आम्ही तुका अर्घां दिता परत ह्या सकाळच्या वेळार तुवें आमकां हांगा सांगात हाडलाय कित्याक तुज्या मनांत आमच्या प्रती एकल्याचे विशयांत तुजी योजना आसात. जायते लोक असले पूण आमकां ह्या जाग्यार तुवें आमकां आपोवन हाडलाय. कित्याक तुजे उतरां मरिफात सत आमी जाणां जावन ते सत आमच्या जिवितांत कार्यारुपाक घालून तुवें कितें सकट आमच्या बसत तयार करून दवरला ते आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक ह्या जाग्यार तुवें आमकां आपोवन हाडलाय. ह्या बसत आमी तुका अर्घां दिता. पवित्र आत्म्या तूं आमचो कुमोकदार जावन आसाय, आमकां सहाय करताय. ह्या वेळार तूं आमकां शिकय. हांवें खंयच्या म्हज्या एरियांत हांवें करेक्शन करूंक आसा. येदोळ म्हणसो जायत्या जाग्यांनी हांव गेलो, जायते जाणांचे आयकले, पूण खंयच्याय व्यक्तीच्या खंयच्याय उतरा वरवीं म्हाका म्हज्या समस्याक पर्याय मेळूं ना. पूण आयच्या दिसा हांव आशेता म्हज्या हर एका समस्याक खंयच्या रितीन हांवें पर्याय जोडिजे तुवें तुज्या सताच्या उतरां मरिफात ती वाट दाखोवच्या बसत हांव तुका अर्घां दिता. ताच्या प्रमाणे म्हजें आलोचन हांवें बदलूंक तूं म्हाका कुमोग कर. पळयतात हर एक उतार ते सोंपेपणी समसूंक जाय जाल्ली ती समसुणी तुवें दिवच्या बसत ती अर्घां दिता. आनी हर एक विशय सोंपेपणी समजूंक आनी सोंप्या उदाहरणा मुखार ते विवरण दिवंक फाव करचे बसत ते अर्घां दिता. आनी हर एक उतार तुवें अद्भुत कोणान तीर करचे बसत ते अर्घां दिता. अशें तूं कितें म्हाका शिकयताय हर एक म्हज्या काळजा मनांत हांवें दवरून त्या उतरा प्रमाणे जिवन म्हजी चिंता बदलून तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता. सांगत आस तुजे उतार आयकूंक अटकळ करता सर वायट स्पिरिटाक आमच्या काळजा मनांत जावन भायर सर म्हूण जेजूच्या नांवान हांव तुका आज्ञा दिता. अशें जिवी दिवचे उतार स्विकार करून तुज्या एक कोटान जिवंक तुवें म्हाका फाव केलाय. ह्या तुज्या वर्त्या मोगा बसत अर्घां दिता. ही सर मागणी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया 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 हालेलुया. एक आमी देवाचे उतार रिपीट करया. बसो नाकात, दोळे धांपा. हांव जावन आसा क्रिस्ताची कूड, सैतानाक पिडेशिडेक पातकाक म्हजे वयर म्हज्या कुटुंबा वयर कसलोच अधिकार ना. हांव जावन आसा क्रिस्ताची कूड, सैतानाक पिडेशिडेक पातकाक म्हजे वयर म्हज्या कुटुंबा वयर कसलोच अधिकार ना. हांव जावन आसा क्रिस्ताची कूड, सैतानाक पिडेशिडेक पातकाक म्हजे वयर म्हज्या कुटुंबा वयर कसलोच अधिकार ना. हांव जावन आसा क्रिस्ताची कूड, सैतानाक पिडेशिडेक पातकाक म्हजे वयर म्हज्या कुटुंबा वयर कसलोच अधिकार ना. हांव जावन आसा क्रिस्ताची कूड, सैतानाक पिडेशिडेक पातकाक म्हजे वयर म्हज्या कुटुंबा वयर कसलोच अधिकार ना. हांव जावन आसा क्रिस्ताची कूड, सैतानाक पिडेशिडेक पातकाक म्हजे वयर म्हज्या कुटुंबा वयर कसलोच अधिकार ना. हांव जावन आसा क्रिस्ताची कूड, सैतानाक पिडेशिडेक पातकाक म्हजे वयर म्हज्या कुटुंबा वयर कसलोच अधिकार ना. हांव जावन आसा क्रिस्ताची कूड, सैतानाक पिडेशिडेक पातकाक म्हजे वयर म्हज्या कुटुंबा वयर कसलोच अधिकार ना. हांव जावन आसा क्रिस्ताची कूड, सैतानाक पिडेशिडेक पातकाक म्हजे वयर म्हज्या कुटुंबा वयर कसलोच अधिकार ना. जेजूच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दया करून बसया आमी. प्रेज गॉड. हालेलुया 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 हालेलुया. कोणी म्हणी हांगा समस्या नटलो मनीस आसा गे? आसात गे? आसात गे? आमच्या जिवितार समस्या कित्याक येतात? खाल्या बसत येतात? कोणा वरवीं येतात? संगीत गे. प्रेज गॉड. कोण कारण?
देव गे देऊन सारगे आमिस गे आ प्रेज गॉड हालेलुया 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 हालेलुया. ओके जायते पटी आमच्या हर एकल्या जिविताक आमी समस्याक जाता वय गे पळय आमी त्या समस्याक कारण कितें म्हूण सोदून काडया गे आज आ कोण कारण म्हूण आमी जायते पटी कोणाक दुसता हांव समस्या येताना देवाक वय गे देवा हे कितें तुवें म्हाका केलें आ कित्याक अशें जालें म्हज्या जिवितांत वय गे. पूण आज आमी देवाच्या उतरां मारिफात ह्या समस्याक कोण कारण कितें कारण म्हूण समजून काडया जायत गे. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पूण ताच्या पयलीं आमी एक जाणा जायचे हर एक हे संवसारांत हर एक चलता एक नियमा वयर वय गे. खंयच्याय कडेन गेल्यार नियम आसात रुल्स आसात रेगुलेशन आसात. जर तर ती पाळल्यार आमच्या जिवितांत आमकां बरेंपण वय गे. आतां एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार रोडार येताना एक नियम आसा वय गे. रेड येताना स्टॉप जायचे ग्रीन येताना वसाचें वय गे. रेड येताना गेल्यार काल जाता कोणाक मागीर कोणाक दुसऱ्यांक दुसऱ्याक जाता गे ताका एका गाळी मारल्यार जाता गे. सिग्नल दिल्या उपरांत रावचें काम कोणाचें आमचें वय गे. तशेंच देवाच्या राजांत थोडी नियम आसात त्या नियमा प्रमाणे गेल्यार आमच्या जिवितांत आमी आमच्या समस्याक पर्याय सोदूंक जाता. प्रेज गॉड हालेलुया 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 हालेलुया. त्या देखून पयलीं आमी देवाच्या उतरां मारिफात पळया. उत्पत्ती ग्रंथ 8 अध्याय 22 ओळ 22 काल म्हणटा प्रेज कोण वाचतात. पृथ्वी आससर ओंपणे काल आणि लुवणे काल थंडी आणि गरमी उन्हाळे आणि हिवाळे दीस आणि रात सदांच असतली. प्रेज गॉड हालेलुया. काल म्हणटा देवाचे उतार पृथ्वी आसासर काल आसता ओंपणे काळ लुवणे काळ. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. काल म्हणटा ही पृथ्वी आसासर काल आसा एक ओमसो काळ एक लुवसो काळ. तुमकां गोता मू एक रैत बी ओंपता वय गे. बी ओंपल्या उपरांत काल जाता तसो वेळ येताना एक दीस ताका लुवंक आसा वय गे. तशेंच आमच्या जिवितांत आज समस्या कारण हांवें ओंपली बी काले हांव काले बी ओंपता आ काले. आतां एक बी भुमीक घालीचें जाल्यार वय गे ती भुमी कालेच आसा जे फलवत करचें पडटा न्ही कोसचें पडटा उदक घालून या गोबर घालून थाराय करचें पडटा न्ही. ताच्या उपरांत ताका बी घालून तातूंत फळ येता. तशेंच आमच्या जिवितांत आमची भुमी खंयची काळजाची भुमी आमची भुमी खंयच्या भुमींत आमकां फळ येता आ आमची खंयची भुमी आमची भुमी खंयची आ आमचे काळीज उडास दवरा. आमचे काळीज म्हणली एक भुमी जावन आसा. कशें एक मातयेर आमी बियो लुमता घालता ताचें फळ येता तशें आमच्या काळजांत कितें आसा तेच आमच्या जिवितांत येता. प्रेज गॉड. त्या देखून देवाचे उतार सांगता ही पृथ्वी आसासर ओंपणे काळी आसतलो लुवणे काळी आसतलो. म्हळ्यार आमी काल बी घालता ताचें फळ आमच्या जिवितांत येता. आतां एप्पल घाल्यार मोसंबी येतात गे आ मोसंबी घाल्यार एप्पल येतात गे. काले बी घाला ते फळ येता वय गे. त्याच रितीन आमच्या जिवितांत कळ्ळें गे. ह्या काळीज म्हणल्या भुमीचेर ह्या काळीज म्हणल्या मातयेचेर खंयच्यो हांवें बियो घाल्यात ताचे फळ आज म्हज्या जिवितांत येवन आसात. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून मुणयो हांव चिंता मुणयो प्रोब्स 4:23 वय. प्रेज गॉड 4:23 घाल सिस्टर. भोव जतनायेन तुझे काळीज राख कित्याक तंतू आसात जिविताचो जरी. देवाचे उतार कितें म्हणटा भोव जतनायेन काळें राखीचे तुजे काळीज कित्याक तातूंत काळें आसा जिविताच्यो जरी आसात. प्रेज गॉड. तर जिवीत कैदान उपजाता म्हण येत एक अनेक रिती सांगचे जर तुझ्या काळजांत वय गे तुवें खंयच्या रितीन ते काल भरलाय
तेच तुझ्या जिवितांत भायर दिसून येता. प्रेज गॉड. तातूंत आसा जिविताच्यो जरयो. जर जिविताच्यो जरयो जाय जाल्यार हांवें खंयच्यो बियो घालीचे? जिविताचो. वय गे. जर हांव जिविताचो बियो घालना जाल्यार खंयच्यो काले घाल्यात तेच म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करीचे पडटा. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून उडास दर्या हे काळीज म्हणल्यार एक अनेक रिती सांगचे जाल्यार एक भंडार. समगे आतां आमचे लॉकर आसता वय गे. त्या लॉकरांत कितें आसता? काले दवरता आमी लॉकरांत. आं पयशे, आमचे मोलादीक वस्तू, मोलादीक डॉक्युमेंट्स खंय दवरता हांव? त्या लॉकरांत दवरता हांव. समगे तर मनशाचे लॉकर खंयचे? काळीज. आमचे काळीज म्हणल्यार ह्या लॉकरांत कितें आसात? काले आमी बरोवन दवरला. संवसाराचे सोंगत्यो गी, राग, मोसोर, हागे नाका जाल्ले गी. आनी कितें आमी बरोवन दवरला? आं काले आमी बरोवन दवरता हांव. पळया तुमकां एक सांगता. एक व्हडलो राय आसा म्हणजे दिया. ओके. राय आतां पुरो क्रिसमस आसा वय. क्रिसमस फेस्ताक राय काले म्हणटा म्हज्या भंडारांत हांवें तुमकां एक लॉकर दवरला. कळ्ळें गे काले? व्हडलें एक लॉकर आसा. लॉकराची हांवें सावयो तुमकां दिता. तुमकां काले जायल्यो वस्तू तुमी वचून तें खाण घेया म्हणटा. वय गे. जाल्यार तुमच्या मनांत काले पुरो आशा येताली. काले आशा येता तुमच्या मनांत. व्हडलो राय, आं संवसाराचो, व्हडलो पदवी अधिकार आसलेलो मनीस, व्हडलो ग्रेस्त काय बरलोलो, ताणें तुमकां काले दिल्यात, सावयो दिल्यात. वय गे. तुमच्या मनांत पयले काले चिन्ह येतात. काले आसूं पुरो लोकांत. आं काले आसूं पुरो उलया न्ही. आं भांगार, मागीर पयशे, आं मागीर आनी कितें? पुरो काले आसता आशा. मोलादीक वय गे. मोलादीक आसा म्हणून तुमकां एक आशा आसता, ह्या कल्पना आसता. ह्या राय आमकां ते मोलादीक आले म्हणून ताणें देरवे आसताले म्हणून ताणें दवरलो आसतालें तुमी चिंतात. वय गे. पूण तुमी थंय ओपन करून पळयतात लोकार. ते ओपन करतना तुमकां राग येता. कित्याक राग येता? काले आसा. तुमी चिंतले काले ताचे भितर भांगार आसा, या मोलादीक पयशे, मोलादीक वस्तू पळयतना काले आसा तांतून न्हू. काले आसा. पुरो गुजिरी आसा, नाका जाल्ले वस्तू आसात, स्क्रॅप आसा, भुरग्यांचे पिंतूर वस्तू आसात, तुटुल्ली वणो आसात. जाल्यार काल जाता तुमकां? खुशी जाता गे. खुशी जाता गे. आं खुशी जायना. वय गे. जर तर आमकां संवसारी रितीन खुशी जायना जाल्यार देवान आमी कोणाचे सारके स्वभावाचे जावन आसा? आं तर जर तर म्हज्या काळजांत देवाचो मोग ना, शांती ना, समाधान ना, ह्या देवान दिल्ल्यो बियो ना जाल्यार तर देवाक खुशी जाता गी? आं जाता गी. जर तर तुमकां संवसारी रितीन काले स्क्रॅप पळोवन बेजार जाता जाल्यार देवाक कितले बेजार जायत? आं आमी चिंताव गे. म्हज्या काळजांत काले दवरला राग, मोसोर, हागे. वय गे. ह्या संवसाराची धरला जाल्यार देवाक खुशी जायत गी. आं जायत गे. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून उडास दर्या आमच्या काळजांत आमी काले दवरता तेच जिवीत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मुनियो 23:7 येस म्हणटा पूण ते कोंकणीर समाना घेवन इंग्लिशान आसा. द मॅन थिंकीस इन हिज हार्ट सो ही. तो काळजांत कितें चिंता त्या बरी जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. तो काळजांत एक मनीस काले चिंता, काळजांत काले बियो घाला त्याच विशयान चिंता की ना? वय गे. ताच्या काळजांत कोणाक ताणें पयलो स्थान दिला त्याच विशयान तो चिंता, उलयता, त्या प्रमाणेच काम करूंक येता. प्रेज गॉड. त्या देखून आमची जड जतनाय खंयच्या जिगेची? काळीज. प्रेज गॉड. हे काळीज म्हळ्यार आमचें एक घर, एक भंडार ह्या माती जावन आसा. ह्या मातयेंत आमी खंयच्या रिती बियो काण गेल्यास ते आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. प्रेज गॉड. आतां काळीज म्हणल्यार म्हजी माती, ह्या भंडार, ह्या एक घर. ह्या काळजाक काले वसाचे जाल्यार एक दार वाट जायचे. वय गे. वय गे. आतां तुमी हांगा भितर कशे आयल्यात ह्या रुमा भितर?
कशे आयल्यात आतां बागील बंद आसल्यार तुमकां येवंक जाता गे लॉक केले तर जाता गे तशेंच म्हणजे काळजाक भितर येवंक थोडी वाट आसात कितल्यो वाट्यो आसात गोता गे काळजा भितर येवंक कितल्यो वाटो आसात 5 खंयची पुरा दोळे कान जीब आनी 2 घेयात 5 म्हणले कोणे म्हणले स्पर्श म्हणटा प्रेज गॉड हालेलुया पळय आमच्या काळजा भितर येवंक 4 वाट आसात कितले 4 कितले आसात 4 आज त्या वाट्या विशयान आमी शिकया प्रेज गॉड हालेलुया 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 पयली वाट जावन आसा आमचे खाण खाले आमी खाणा जावन खाल आयकात हांव सीदा कितें येता आमच्या काळजांत दुसरे वाट जावन आसा आमचें तोंड ही आमची जीब आमी खाले उलयता हांव ते आमच्या काळजा भितर येता तिसरी वाट जावन आसा आमचे दोळे आमच्या दोळ्यांत आमी खाले पळयता हांव ते हर एक काळजाच्या मातयेर वचून पडटा आनी चवथी वाट जावन आसा आमचे चिंताप आमी खाले चिंता हांव हर एक तो बियो आमच्या काळीज म्हणल्या मातयेचेर वचून पडटात आनी तसो वेळ येताना आमच्या जिवितांत फळां दितात तुमी चिंतून पळया आज म्हजें जिवीत अशें जावंक कारण हांवें आयकली उतरां हांवें तोंडांतल्यान उलयलीं उतरां हांवें कितें दोळ्यांत कितें पळयलां आनी हांवें मनांत खालें चिंतलां तसो परिणाम आज हांव म्हज्या जिवितांत अनुभव करनासा प्रेज गॉड हालेलुया 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 ही 4 बागलां जावन आसा जर तर ही बागलां आयुश्यांत आमी इल्ले जागृत खाण गेल्यार आमचें जिवीत बऱ्यांतलें बरें जाता जर तर ह्या बागला मरिफात आमी संवसाराच्यो संगत्यो सोड खाण गेल्यार त्या आमी कितें खाण गेल्या त्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिवितांत आमी ताचो फळ अनुभव करीचे पडटा प्रेज गॉड हालेलुया 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 उडासदर्या आमकां कोता देवाचे उतार म्हणल्यार एक बी वय गे हर एक बिया रुपार देवान दिला त्या तुमी खाले आयकतात ती एक बी तुमच्या काळजाच्या मातयेर पडटा समजलें गे खाले उलयतात ती एक बी तुमच्या काळीज म्हणल्यार मातयेर पडटा खाले तुमी पळयतात ते एक बी तुमच्या काळजाच्या मातयेर पडटा खाले तुमी आलोचन करनासात चिंताप करनासात त्यो बियो तुमच्या काळजाच्या मातयेंत पडटा आनी तसो वेळ येताना आमच्या जिवितांत ते फळ हाडून येता प्रेज गॉड हालेलुया 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 जर तर आमकां सत गोतूना जाल्यार काले आयकलां काले पळयलां काले उलयलां काले चिंतलां तेच म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करीचे पडटा प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी पयले बी खाणा विशयान शिकया मार्कस अध्याय 4 वळ 20 आनी 4 वळ काले म्हणटा पळया 4:24 मार्क 4:24 आनी तुमकां रिपीट करीत की तिच्या फाटल्यान त्याला तुमी एक्टिव्ह जाता नाल्यार तिने मात वाचचे तुमी खाली पळोवन आसचे सांगा पळया रिपीट करा आनी आनी हे तो तांकां सांगी लागलो तो तांकां सांगी लागलो तुमी आयकतात कितें म्हणलें म्हणलें 17 वरया 17 वरया खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापोवन दितालो आनी चडस तो दितालो प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया पळया पयले वर्ड वाचता सिस्टर पयले स्टार्टिंगाची एक आनी येय तो तांकां सांगी लागलो कितें तुमी आयकतात ते कितें म्हणलें 17 वरया आतां आमी तुमी कितें आयकतात पयले आमी खंय जावन आयकता आमच्या दोळ्या जावन आयकता गी आमकां काना जावन वय गी ताका जेजू काले म्हणटा तुमी कितें आयकतात ते कितें म्हणलें 17 वरया वॉर्निंग दिता 17 आमी वॉर्निंग बोर्ड खंय पळयता सडावत
खंय पळयता हांव वॉर्निंग बोर्ड घालता न्ही डेंजर खंय पळयता हांव सडावत काल्या घालतात आ रोडांनी आसता वय गे अपाया सत्राय कशन या बीचा देगीन गेल्यार तेय थोड्या पटी घालतात ह्या जाग्यार तुमी न्हांवंक पुरा वचूं नजो या तुमी ट्रान्सफॉर्मर या खाले पळयल्यार इलेक्ट्रिसिटीचे बोर्ड ते गेल्यार घालतात अपाया तशेंच हांगा देवाचे उतार म्हणटा काले म्हणटा तुमी आयकतात कितें म्हणलें सत्रायेन वरया प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून देवाचे उतार क्लियरली बरयला तुमी कितें आयकता ते सत्रायेन व्हरूंक पडो नाका आसा ताचो अर्थ आमकां कांय आयकूंक वचना गे ते क्लियर तुमी कितें आयकता ते सत्रायेन व्हरून पळया म्हळ्यार ताचो अर्थ तुमी आयकोन आसा ते देवाचे उतरां प्रकार गी देवाच्या उतरां विरोध एग्जाम्पल दिता आतां एकल्या मनशाक ल्हान एक कोंकणी या काले सुरू जाली म्हणजे दिया वय गे ताका देवाच्या उतराची समजणी ना तो काले म्हणटा पयले म्हाका कोंकणी येता वय गे म्हाका दम्मांता म्हाका खंय व्हरू डॉक्टरा लागीं आतां डॉक्टर टेस्ट करून सांगता तुका काले आसा हार्टाचे बिट्स उणे जाला या चड जाला त्या मनशाक काले येता बे येता की खुशी जाता आ काल्याक काले आयकले ताणें आ बरी खबर गी आ ताणें एक उतार सांगल्यार बरो चड जालें म्हणटा नासले इल्ले मनी भलायकी आसली फाटी येताना आमी उखलून धाडिचे मागीर हय गे आ ते एक आयकल्लें ती बी खंय पडलें काळजान पडल्या वरवीं त्या बिया कितली सकत आसा कित्याक आमकां सत कळीत ना कितें ताणें सांगलां सत म्हणून आमी फाती येता फॅक्ट आसले त्या देखून काल जाता कितें आयकलें तें फाती येयल्या वरवीं त्या मजीचे इमिडिएट काम करूंक शकता आमकां गुत्ता भावार्थ कशें जाता भावार्थ कशें जाता आ पयले फाटी आयली कितले जाण आसा तांकां फर्स्ट टायम आमची दोगां बाकीची पुरा आयल्यात वय गे तर भावार्थ कसो जाता आमकां आ आयका गट्ट उलया न्ही आ संदेश ऐकून रोमाकारांक 10:17 म्हणटा संदेश ऐकून ऐकून खंय ऐकून ऐकून भावार्थ जाता वय गे तशेंच ताजो ऑपोजीट आनी कितें सांगीत जाल्यार हांव कितें आयकता देवाच्या उतरां विरोध ऐकून ऐकून काल येता म्हजे भितर बे येता काल येता बे त्या देखून तुमी आयकोनची उतरां व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमी खाले आयकतात त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत जाता उडास दवरा एग्जाम्पल ते कोरोना वेळार जायते जाणांनी खाले पडून आसल्या आमी टीव्हीर न्यूज वय गे पळयला गे तुमी बरं खंय जावन आयल्यात टीव्ही आसा न्ही घरा सगळ्या घरा आसा वय गे टीव्हीर न्यूज पळयतात गे पळयला गे कोरोना वेळार ते आयकून खुशी जाता गे तुमकां खुशी जाता गे काल येता आयकून आयकून ते कितले पटी दाखयतात एक ताप आयल्यार बरो वय गे ताप आयले तर पयले लक्षण काले म्हणटा तो ಇದು ಕೊರೋನಾ ಲಕ್ಷಣ ತಾಪ ಇಲ್ಲೇ तुमच्या जिबेक रूस ना वय गे रूस तुमकां ಗೊತ್ತಾಗಿ ताप आतां पयले ताप आसल्यार रूस आसताली जिबेक आसताली गे मागीर काले स्पेशल काले तातून काले आसा आनी नाकाक स्मेल येना थोड्यांक जाता ते वय गे ताप येताना रूस आसना स्मेल कळना ते पुरो नवेच गी आमकां कोरोना वेळार ते आयकून काले जाला नवे हे खाले आबा रूस ना स्मेल येना गी आनी खाले वय गे काले रिगले लोकां भितर बे रिगले वय गे ताका बिया वरवीं काले जाले बे रिगून काले जाले कितलोसो लोक बियानस मेलो प्रेज गॉड हालेलुया ताका देवाचे उतार काण म्हणटा 2 तिमोथी 1:7 देवान तुमकां भिवूंक करता तो आत्म दिवंक ना बघा स्वानियंत्रीत मोगाळ बळवून आत्म दिला म्हणटा बेक उडास स्पिरीट बी आत्मे पुरा कशे रिगतात आमच्या भितर
हांव खाले पळयता, खाले आयकता, खाले उलयता, खाले चिंता, ताच्या वरी ते आत्मे आमच्या भितर रिकतात. ते बियो आमच्या भितर पडल्यार ताचे फळ आमच्या जिवितांत येतात. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. कित्याक हांवें उलोवची उतरां एक स्पिरीट वय गी आत्मो दोळ्यार दिसतात गी ती दिसनात, बाट ती वचून काम करतात की ना? तुमकां आयकतात की ना? तुमच्या मनाक समजतात की ना? वय गी कोण काणगे येता ताच्या काळजा भितर ती येतात. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तें आमी खाले उलयता, खाले आयकता, आमच्या जिवितांत ते खाले म्हणटा परिणाम हाडटा. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हाले. चडत आमी सांगता मेळटाना खंयच्या विशय उलयता आमी? कोणाच्या विशयान उलयता? कोणाच्या विशयांत आमी उलयता? खबऱ्यो करता हांव गे तांच्या विशयांत. जर तर हांव तांच्या विशयांत हांव खाले आयकोन आसा, वय गे खाले आयकोन आसा, नेगेटीव वय गे हांवें पळयला गे, हांवें पळोवना, हांव कोणेगी खाले करिनाटले सांगून हांव ताच्या विशयांत आयकला, मात्र हांवें पळोवना, कोणेगी सांगलें हांवें आयकोना. जर तर हांव अशें केल्यार म्हज्या जिवितांनी खाल येता मुखार, म्हज्या विशयांत दुसरे जण खबऱ्यो करतात फाटल्यान. कित्याक देवाचे अवतार म्हणटा न्ही, ज्या मापान तुमी दिता त्या मापान तुमकां फाटी मेळटलें. कशें? बरोवन ओमतोन आलोवन तुमच्या लेसांत घालतले. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. त्या देखून आज म्हज्या जिवितांत एक समस्या कारण खालें म्हळ्यार हांवें आयकली उतरां. हांव सगळो दीस चड उतरां खंयची आयकोन आसा? देवाच्या उतरां प्रकार आसली गी या संवसार रितीची, या दोळ्याक कितें म्हाका दिसता तें हांव आयकोन आसा गी, संवसार काले सांगता त्याच विशयान आयकोन आसा गी. ताचे बी आसल्या वरवीं ती बी म्हज्या काना मुखांत ह्या काळजांत पडल्या वरवीं ताचे फळ आज म्हज्या जिवितांत येवन आसा. त्या देखून जेजू म्हणटा, खाले म्हणटा तुमी कितें आयकता तें सत्रायेन वरया. खाले म्हणटा सांगा पळया, तुमी उलयनात एकामेका समा, सांगा तुमी कितें आयकता तें सत्रायेन वरया. खाले म्हणटात वरयतात गे, पुरो आयकमचें गे, मेळ्ळें खाले खोबऱ्यो, कोण खाले उलयता हर एक आयकोन बसचें गे, कोणाची काळीज फाड जाता. आमचें कित्याक देवाचे उतर सांगता, बरो मनीस आपल्या बऱ्या भांडारांतले भायर काडटा, खोटो मनीस आपल्या खोट्या भांडारांतले भायर काडटा. प्रेज गॉड. कित्याक कितें काळजांत आसात आमच्या जिविताच्यो जरयो. जर तर जिविताच्यो जरयो नाल्यार खंयच्यो जरयो आसतात? संवसाराच्यो जरयो आसतात, संवसाराचे बियो असतात, ताचे फळ आमच्या जिवितांत भायर येता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हाले. त्या देखून जेजू जायते कडेन सांगता न्ही, कोणाक आयकोंक कान आसा तो आयको. आयकोनचें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी कितें आयकता तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयकोंक आसा पूण हांव कितें आयकता तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तर हांव हर एक वेळार ह्या संवसारी जशें उलयचे आयकता, एग्जाम्पल पिड्या वेर कॅन्सर थंय हांगा तशें जालें अशें जालें खबऱ्योत आयकता जाल्यार म्हज्या जिवितांत काले जाता ते बियो वचोन ताचे फळ म्हज्या जिवितांत येता. प्रेज गॉड. आतां एग्जाम्पल चिंतया, एक तुमच्या थंय एक रूख आसा म्हणजे चिंतया, खंयचो? आलादामारा. काले म्हणटात कोंकणीक आलादामाराक? आयका ना गट्टुल्या न्ही, खंयचो? काले अंकल गट्टुली गोल्डसो. आमी आलादामारा समजता सगळ्यांक. ओके ओके. त्या रुखा वेळार तुमी केदाळे वचून आसतात, थोड्या फाटी दनपाराचे न्हिदी काडटात वाऱ्याक. एक खबर आयली म्हणजे चिंतया, त्या रुखा म्हळ्यार सांजेर 5 वरां उपरांत गेल्ली मनशां पाटीत येनात. काले? त्या रुखा म्हळ्यार गेल्ली मनशां 5 वरां उपरांत गेल्ली पुरो नापायस जाल्यात. वय गे तुमी काले आयकले? काले आयकले कानांत? एक उतार वय गे, एक बी म्हणलें उतार आयकले वय गे. ताच्या उपरांत कोणी मनी थंय 5 वरां उपरांत वचोंक या 4 वरां उपरांत वचोंक देर घेता गे.
घेता गी कित्याक काल ऐकले काल ऐकले काल घडला ते ऐकलं खाले रिगले आमच्या भितर बेरिगले वैगी ते बेरिगल्यावरी कूड खाले करता ते येवसोंक येता गे मागीर नाका नाका बा आमी मागीर नापास जाल्यार वैगी जर तर ते म्हाका कळटा जाल्यार संवसारान हांव खाले नकारात्मक ऐकता वैगी तर तेच म्हज्या जिवितान काम करता की ना जर तर ते नेगेटीव एक आयकून हांव त्या रुका लागीं वचोंक भियेता जाल्यार हांव कितें आयकून आसा ह्या दाक्तराचो रिपोर्ट जावन दी कित्याक देवाच्या उतरा विरोध कितें आसा तें आयकता जाल्यार म्हज्या जिवितान तें कार्य रुपार येता की ना येता की ना येता की ना येता मू उडासर या त्या देखून उडासोरान आमी खाल आयकता हांव त्या विशयान आमी सत्राय करूंक आसा देवाचें उतर आमकां वॉर्निंग दिता सत्रायेन वरया प्रेज गॉड आमी खाल आयकता त्याच्या विशयान मस्त आमी केअरफुल करूंक आसा जर तर हांव आयकता परत सांगता देवाच्या उतरा विरोध आयकता ह्या संवसाराचे चड न्यूज खबऱ्यो तेच आयकता जाल्यार म्हज्या जिवितान खाल आयकलां ताचेच फळ म्हज्या जिवितांत येता प्रेज गॉड हालेलुया 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 प्रेज गॉड हालेलुया 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 ताका गलेतकारांक बरयलें 6 अध्याय 7वी ओळ काले म्हणटा पळया 6:7 गलेशियन 6:7 कोण वाचतात प्रेज गॉड तुमकांच तुम्ही फटय नाकात सांगा 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 रिपीट करा तुमकांच तुम्ही फटय नाकात देवा लागीं केळोंक जायना कोणा लागीं खेळोंक जायना देवा लागीं खेळोंक जायना म्हळ्यार तुमी मागोवंक बरो देवा हे कित्याक म्हाका कश्ट म्हाका कित्याक हे समस्ये तुका दिसनात गी देव काले म्हणटा तुमी तुमकांच फटय नाकात देवा लागीं खेळोंक जायना कित्याक मुखार बरयलां प्रेज गॉड मनीस ओमता तेंच तो लुवता बरो काले म्हणटा मनीस काले ओमता तेच ताच्या जिवितांत लुवंक मेळटा उडसरो मनीस काले ओमता म्हळ्यार कोता न्ही ओमचे म्हळ्यार कोता तुमी काल एक बी घालतात ताचे फळ तुमच्या जिवितांत येता ताका म्हळ्यार स्टार्टिंगार एप्पला घाल्यार मोसंबी येतात गी या मोसंबी घाल्यार एप्पला जातात गी तुमी काले बियो घाल्यात तेच येतात तुमी काले आयकला काले पळयला काले उलयला काले चिंतला तेच फळ तुमच्या जिवितांत येवचें जावन आसा त्या देवाचें तो क्लियरली सांगता देवा लागीं खेळोंक जायना तुमकांच तुमी फटय नाकात मनीस कितें ओमता तेच लुवता आमी काले बियो घाला तेच आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून इम्पॉर्टंट काले आमच्या कानांत आमी खाले आयकता आमी फोनार जावन दी या मिडिया मुखार जावन दी आमी एकामेका उलयतना जावन दी कोणाचे चड आमी आयकून आसा खाल आमी कसरो भरता तेच आमच्या जिवितांत फळ घेता वय गे आतां एकली येवन कोणी मनीस सांगता कानान तुमी आयकले अळे सायबा बटाटे केल्यार वाय काले जाले मतीर काल जाले कानांत आयकले वय गे बटाटे पळयतना काले दिसता वायत दिसता मागीर मागीर केल्या उपरांत काल जाता तशें जाता अळे शेळे उदक पिया नाका पियेल्यार काल जाता शेळ जाता वय गे ते पळयचे म्हणना उदा उदा सांगले कानार आयकला बी आसा उडास करता वय गे काल जाता ते चिंतून पियेल्यार शेळ जाता मागीर प्रेज गॉड हालेलुया तातूंत खाल तुमी आयकतात ताच्या विशयांत जागृत रावा प्रेज गॉड हालेलुया ताका देवाचें क्लियरली म्हटलां जाय कितें आयकता ते तुमी सत्रायेन वरोवन पळया वरोवंक आसा हांवें आयकोनचे देवाचे उतरा प्रकार गी देवाच्या वितरा विरोध आसा हांव कितें आयकता म्हज्या फायद्याक गी म्हजें जिवीत नासकन आसा वरया काण आसा म्हणून पुरो आयकोंक येचें न्ही कळ्ळें गे कितें आयकता तें पळया जायते पटी आमी खाले करता कोणा कोणाचे उतार आयकता न्ही एकलो येवन सांगता तुमच्या घरा खाले आसा शिराप आसा वय गे कानांत आयकले वय गे मोतीर मागीर खाले कोणता आयकले बी खाले भोंवता मागीर
काले बोलता ऐकून हा शिरापत बोलता काले केल्यार कितें म्हणजे काम जायना वय गे काले केंची बी गेल्या ती बी काम करता बोरी बी आता एका मनशान 10 बोरी कामां केल्या म्हणया एक सूख केल्या 10 एक खंयची उडा सोरता आमकां 9 बरी कामां उरतात की एक सूख केल्ली हा आतां हांवें कोणे म्हणे फादर दोत तूं लोप घालता म्हणजे द्या सोबीत नितळ आवय गे तातूंत एक डॉट दिसता काळो असो तेला खंयचे आमी चड पळयता आ धवे आसले तो डॉट मात आमकां दिसता ते काल्या बा लागला फादरा पळोवना की कितें आ वय गे तशेंच आमच्या जिवितांत बरे असले आमी चड गमान दिना खंयचे वायट या नाका जाल्ले या देवाचे उतर विरोध ताचे विशयी आमी चड नियाळटा चिंता वय गे शिराप आसला म्हळ्यार काल जाता तो काले करता शिराप सोडून कितले दिवचे पडटा कितले 25 कितले 25,000 गे आयल्यात गे तुमगेर कोणी म्हणी आयल्यात गे शिराप आसा सांगून आ जायत्या कडेन आसा जाला अशें सोडूंक 25,000 30,000 वय गे शिराप आसात गे आमकां आ आसात गे जर तर तुमकां सत गोत्तू ना जाल्यार काले करता तुमी वय गे आसा गे तर काले करी जेवे तशें केल्यार अशें जाता ते केल्यार ते येता गे शिराप ताचे वरी काडूंक जाता गे शिराप आमचो शिराप कोणें काडला आ कोणें काडला जेजून काडला एवढाचो गॅलेशियन 3:13 बरयला जेजू क्रिस्त आमचे पासून शिरापलेलो जावन ताणें आमकां सर्व नियम शास्त्राच्या शिरापांतले सोडयल्यात जर तर तुमकां सत गोत्तू ना जाल्यार काले करतात कोणें सांगले पाती येतात कोणें आयकले पाती येतात आ उडासोर त्या सत मात्र आमकां सुटका दिता प्रेज गॉड हालेलुया 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 हाले त्या उडासोरा कोण कितें आयकता ते देवाचे उतरा प्रकार आसा गी पळया तो देवाच्या उतरा प्रकार उसार उलोवन आसा गी ताशीच समजणी या तांची चिंता आप घालून उलोवन आसा गी या संसार रितीन उलोवन आसा गी पळया जर तर तुमकां देवाचे उतर गोत्तू ना जाल्यार तुमी सोलोता त्या देखून आमी देवाचे उतर चड आनी चड शिकोंक आसा वाचचे न्ही शिकायचे स्टडी करचे वय गे आतां भुरगीं इस्कॉलार काले करता स्टडी करतात त्या देखून एग्जाम वेळार ती पास जाता वय गे तशेंच आमी बायबल काले करूंक आसा स्टडी करूंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया शिकोंक आसा ते शिकल्यार मात आमच्या जिवितांत ते लागू करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 तर पयले दरवाजा खंयची वाट पयले बागील खंयचे आ पयले खंयचे खाण प्रेज गॉड ह्या खाणार येदोळ सर खाले बरं आयकला आमी देवाच्या उतरा प्रकार विरोध आसले जायते आ काले आयकला आमी आ देवाचे उतरा प्रकार असले चड आयकला की देवाचे उतरा विरोध असले तर खंयचे फळ येवन आसा हां तर आतां हांवें फळ चेंज करचें जाल्यार आतां चड हांवें खंयचे आयकाचें देवाचे उतार स्वताची शिकोवण हांवें चड आनी चड आयकल्यार काल जाता ती फळां येवची उणी जातात आनी नवी फळां येवंक सुरू जातात प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून केदळ आमकां सत कळ्ळी जाता ते सत मात आमकां सुटका दिता प्रेज गॉड ताका 1 Peter 1:23 घाला ब्रदर एक फावटी 1 Peter 1:23 पळय रिपीट करा कारण ससनाक जी येतल्या आणि बाळतेल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला तुमकां खाले जाला आता पुनर्जल्म लाभला हो जल्म विनाशी मनशातावन न्हय बगार अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा देवाचे उतर खाले म्हणटा कारण ससनाक जी येतल्या आनी बाळटल्या देवाच्या उतरा मारिफात आता खाले जाला तुमचे पुनर्जल्म जाला आता तुमचो पुनर्जल्म जाला की सगळ्यांचो जाला परत जल्माल्यात की तुमी नव्या जल्माल्यात की कशें
आ कशे देवाच्या उतरा मारिफा ते बरेला मग कारण ससनाक बळटेल्या देवाच्या उतरा मारिफा तुमका पुन्हा जन्म लाभला का ओ जन्म विनाशी मनशा जावने विनाशी मनशा म्हणा करता मग पहिलो जन्म कसो जालो आमचो मनशाचा म्हणे आवय बापय सांगाता मेळ्ळ्यावर आमी जल्माले हांव दुसरो जन्म कशें जाता अविनाशी देवात हांव कशें अविनाशी बी म्हळ्यार खंयचे देवाचे उतार म्हळ्यार एक बी वय गे ते बी तुमी स्विकार केल्ल्या वरवीं जेजूक तुमी समी सोडून धर्म स्विकार केल्ल्या वरवीं काले जालें तुमचो जल्म आतां नवो जालो तर तुमी संवसार रितीन जेगी या देवाच्या सैमाच्या भुरग्या बरी जियेजे आ आमी खंयच्या रितीन जिवन आसा त्यातून संवसाराचें फळ येता केदळ आमी जाणा जाता हांव नव्या जल्माला म्हजो पुनर्जल्म जाला देवाच्या उतरा मारिफात हांव नव्या जल्माला आतां हांवें उतरा मारिफात कितें आसा तें हांवें फळ हांवें अनुभव करचें सोड न्हू जर तर ताका हांव लक्ष दिनासतना ताचे सांगता वेळ करची नासतना हांव संवसार रितीन वेळ करची जाल्यार म्हज्या जिवितांत ताचें फळ चड आनी चड रितीन येता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्यातून कितें आमी आयकात हांव ताच्या विशयान आमी चड गमान आयजाया 55:13 म्हणटा 55:3 सॉरी आयजाया 55:3 कान दिवन ऐका हा काले करजे सांगा एकामेका कान दिवन ऐका सांगा सांगा एकामेका कान दिवन दिवन ऐका कोणाक आणि मुजेशी येया आणि कोणाशी या ब्रदर लागी गे काय मेळचें ना तुमकां गेल्यार हा कोण म्हणटा देव म्हणटा कान दिवन ऐका आणि मोजेशी येया देवा लागीं येया देवाचे उतरां थंय या काले मेळटा हा ऐका हा ऐका ऐकून इम्पॉर्टंट काले हा ऐका आणि तुम्ही जियेतल्या हा तुमकां जिवंक जाय गे संवसारांत बरें जिवीत लांब आवक जाय गे तर कोणा लागीं येजे कान दिवन ऐका कोणाक आणि मोजेशी आणि ऐका आणि तुमी जियेतल्यात हा हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सस्नी करार करतलो करतलो ऑलरेडी केला आता आमकां देवान कळ्ळें गे केदळ आमी देवाक येता ताचे लेगी येता तो कितें सांगता आयकाता मरी माई काले सांगता तो कितें सांगता ते करा ते आयकल्यार मात्र आमकां करूंक जाता वय गे हा त्या दाळा मात्र आमच्या जिवितांत आमी देवाची महिमा पळोवंक जातात प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हाले तर आज एक समस्या कारण काले हांवें आयकली उतरां आतां ते म्हणजे समस्या बदलाचे जाल्यार हांवें काले करीचे आतां हांवें कितें आयकता ताच्या विशयान चड हांवें सत्राय करीचे सत्रायन हांवें वरण पळोवंक आसा कळ्ळें की केन्ना हांव खाले आयकता देवाच्या उतरां विरोध जाल्यार ताचें फळ म्हज्या जिवितांत येता देवाच्या उतरां प्रमाणे आयकल्यार त्या बियांतांतली सकत त्या उतरांतली सकत म्हज्या जिवितांत हांव अनुभव करता प्रेज गॉड तर पयल्यान पयलें काले करीचे हांव कितें आयकता ताच्या विशयान हांवें सत्राय करूंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 तर आतां आमी समजलें की कानांत कितें आयकता ते आतां दुसरी बागेल जावन आसा आमचें तोंड ह्या तोंडार गिळ्ळे पुरो आंगात येता न्ही पोटाक तशेंच काळजां कशी जाता तोंडा भितर काले आसा हा ह्या जिबेर आमी खाले उलयता खंय येता अरे एक बी खंय पडटा आमच्या काळजांत वचून पडटात आनी खाले आमी उलयला ताचे फळ आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता प्रेज गॉड मुनयो 13 वो अध्याय 13 प्रोव्हर्ब्स 13:3 13:3
Praise God. Hallelujah. 13:3. आपल्या तोंडाचे नियंत्रण करता तो. आपल्या तोंडाचे नियंत्रण करता तो. रिपीट करा. आपल्या तोंडाचे नियंत्रण करता तो. आपलो जीव रखता. आपलो जीव रखता. आपले वोंट रुंद उगडता तो. आपले वोंट रुंद उगडता तो. आपणासो नाश करता. आपणासो नाश करता. तर आमचो नाश कोण करता? आमचे जिवीत आज नाश जाल्यार कोण कारण? तर बरे जायचे जाल्यार कोण कारण? आपल्या तोंडाचे नियंत्रण करता तो. आपले काय म्हणटा करतात आपलो जीव राखता. प्रेज गॉड. राखचे आणि नाश करचे सकत खंयच्याक आसा? आमच्या जिबेक आसा, आमच्या तोंडाक आसा. आमी तोंडान खाल्या भायर आसा ती उतरां आमच्या जिवितांत फळ हाडटात. आमी हेरांक बऱ्या परचे उलयता गी, हेरांक आमी सकल घालचे उलयता. आमी खाले उलयता ताचे फळ आमच्या जिवितांत येता. आमकां वता जिवीत आनी मरण गे आसा आमच्या जिबेर. आमी खाले वापरता, खंयच्या रितीन वापरता ताचे फळ आमच्या जिवितांत येता. वय गे आमी सडावत उतरां खंयची उलयता? सकाळी जावं संजे मसेर देवाचे उतरां प्रकार असली उलयता गी. ह्या दोळ्या काल्या दिसता ते उलयता. काले उलयता. आमी काले उलयता ताचे फळ आमच्या जिवितांत येता गी ना? येता गी ना? आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आतां ल्हान भुरगीं आसतात वय घरांत. वय गे आवय या माई काले म्हणटा दवानाका रे पोटशी म्हणटा. वय गे काले म्हणटा दवानाका रे पोटशी. इल्लो वेळ जाता तो पडो न्हू जालो. वय गे पळयला गे तुमी? कोणे उलयली उतरां? कोणे उलयली उतरां? हांवें उलयली. हांव काले उलयतां ते फळ म्हज्या जिवितांत येता. प्रेज गॉड. ओडोली सांगलें न्ही बांगडे खायनाका रे नेंजी. काले उलयता हांव? काले उलयता. जिवितांनी मन कितें आसा? म्हजे जिबेर आसा. देवाचे उतार काले म्हणटा देवान हरी एक रचले ताका हरी एक बरें दिसलें म्हणटा. हांव काले उलयतां बांगडे केल्यार नेंजी, बटाटे वाय. वय गे वायंगे नेंजी आनी घाले आनी खंयचे गॅस दाळ गॅस आनी घाले मस्त आसा. वय गे संवसारांत देव तशें सांगता गे. देव सांगता बेसांव घाल घाल हांवें बरें रचला. कितें जाय कितलें जाय तितलें घाल लिमिटार कांय जायना. तूं चिंतून खाताय उलोवन खाताय जाल्यार तूं एक बी उडासोरा. हांव काले उतरां उलयता ते फळ म्हज्या जिवितांत येता. हांवें उलोवनची उतराक राखून आसा. देवाचे उतार जाल्यार ते पवित्र आत्मा वचून काम करता. देवाचे दूत वचून काम करतात. हांवें उलोवनची उतरां देवाच्या उतरां विरोध आसल्यार ह्या संवसाराचे वायट आत्मे खोटे आत्मे वचून काम करतात. तूं काले उलयताय ताचे फळ तुज्या जिवितांत येता. म्हाका BP शुगर म्हळ्यार तशें तें जाता. 40 जाली आनी पेंगटा दूख सुरू जाता. वय गे गांठी दूख सुरू जाता. बायबलार खंय बरी लागी 40 जाल्या उपरांत पेंगटा दूख गांठी दूख बरें लागी. मागीर खंय जावन आयली बियो? खंय जावन आयकलें हांवें? संवसारांत. वय गे हांव संवसार खाल आयकता ताचे फळ येता. उडासतोरा आयकोनचे आनी उलोवनचे एक दार हे जालें. आतां उलोवनचे कोणाची उतरां हांव आयकल्या ह्या खाणा जावन हांव खाले उलयला ताचे फळ म्हज्या जिवितांत येता. प्रेज गॉड. हांव BP पेशंट म्हळ्यार तूं BP जावन चुरताय. हांव शुगर पेशंट सांगल्यार तशेंच जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. पूण देवाचे उतार खाले म्हणटा जोयल 3:10 कोंगणीर 4:10 कितें आसा? अस्कत मनीस सांगू हांव झुजारी. खाले वीक से आय एम स्ट्रॉंग म्हणटा. ते बरें लागी वीक से आय एम वीक सांगू गो. बरें लागी खाले म्हणटा अस्कत मनीस सांगू हांव झुजारी. वीक से आय एम स्ट्रॉंग. पूण हांव खाले म्हणटा म्हाका खाले भोगता तेच सांग उलयता. समगी म्हजो घोव पियेता. म्हजी भुरगीं सांगलें आयकनात. काले उलोवन आसा हांव.
तेच फळ म्हज्या जिवितांत येता. जिवितांनी मन काय आसा म्हज्या जिबेर आसा. हांव काले उलयता तेच म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करचे पडटा. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून उडास दवरा. आमी जायत्या फाटी चिंती नासतना उलयता हांव न्ही. कुशलाय उलयता हांव जावं पुरो, खंयचीय उतरां उलयता हांव जावं पुरो. तसो वेळ येतना उडास दवरा. तुमी उलयली उतरां वेस्ट जायनात. तसो वेळ येतना फळ घेवन येतात. प्रेज गॉड. हालेलुया 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 हाले. आमच्यात एक मिनिस्ट्रीच्या विशयांत एक भयण आसा. तिणें सांगलें हांवें टेस्टमनी आयकली. पयले ती कामाक येताली ऑफिसाक येताना ताचे सांगात एक फ्रेंड आसले. सांगात एकामेका बऱ्या तरान आसली, उलयताली, सांगाता जेवताली, फ्रेंड एका रितीन. ताका सांगाता एक दीस काले जालें ताका प्रमोशन जालें. कोणाक? ताच्या सांगाता आसल्या चेडवाक प्रमोशन जालें. एका जावना. कोणाक? ह्या चेडवाक. कळ्ळें गी. ते काले उलोवंक सुरू केलें. ओ ताका बॉसा लागीं काले गी आसा, त्या देखून ताका प्रमोशन जालें म्हणाले. ओके. अशें इल्ले दीस गेले. लगभग 1.5 जाले, 2 वर्सां जालीं. त्या जाग्यार दोनीचे कामी गेले. ह्या चेडवाचे कोणें सांगलें पळय काम गेलें. आनी ते कोविडा वेळार ते अनेका कंपनीक जॉयन जाले. तेय ताका देवाच्या उतराची सत कळी जाल्ले. ताज्या उपरांत ताचे जिवीत ताणें बदललें. त्या उतरा प्रमाणे ताणें जियोंक सुरू केलें. कळ्ळें गी. तशें कोविडा वेळार सडवत काल जाता काम सगल्यांचें येता वयगी वयगी. 2 गेडेज असो कितें जाल्ली गी. ताज्या उपरांत एका कोविडा वेळार एका प्रमोशन मेळ्ळें. आतां कोणाक मेळ्ळें? कोणें सांगलें पळय तोंडांत. मोदे ताचें काम गेलें तर ह्या चेडवाक प्रमोशन जालें. ताका काल आयकूंक मेळ्ळें एका बॉसा लागीं कालेगी संबंद आसा. कोणें बियो गेल्ली पयले? ह्या भयणीन वयगी. तेच बी ताका मेळ्ळें की ना आयकोंक. ते म्हणटा हांवें करूं ना जाल्यार म्हाका तें आयकोंक मेळ्ळें. कित्याक एक दीस मागण्यांत आसा देवान म्हाका उगडास हाडली. तूं कित्याक बेजार जाताय? तुवें त्या वेळार बियो गेल्यात, आज तुज्या जिवितांत आयल्यात. त्या उडास दवरा. आमी खाले उलयता. हेरांच्यो खोबऱ्यो गेल्यार आमच्यो खोबऱ्योय तश्यो करतात. उडास दवरा. हेरांक वायट उलयल्यार तुमकांय वायट कोणी उलयतात. हेरा भशेन बरें उलयल्यार तुमचे भशेन बरें उलयतात. हेरांक वायट मागल्यार तुमकांय पयलें वायट जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ताका 1 Peter 3:9 काले म्हणटा. 1 Peter 3:9. सांगा सांगा रिपीट करा. रिपीट करीचे नाल्यार तुमी गोत आसात. वायटाक वायट फारीक करिनाकात. सांगा वायटाक वायट फारीक करिनाकात. अत्मानाक अत्मान पाटीन दिवचे प्रास. अकमानाक अकमान पाटी दिवचे प्रास. आशीर्वाद पाटीन दिया. आशीर्वाद पाटी दिया. अशें कर्ण आशीर्वाद जोडूंक देवान तुमकां आपोवणे दिला. देवान तुमकां आपोवणे दिला. काले म्हणटा वायटाक वायट फारीक कर म्हणटा की काले म्हणटा करिनाकात म्हणटा कर म्हणटा. वसा सामा वसा. पण आमी काले करता वायट करताले बरें करता गी. आमकां एक उलयल्यार कितले उलयता पाटी. ताका सोड नाका. ताणें एक उलयला न्ही तूं सामा उलय ताका. ताकाची जोर करून उलय वय गे. देवाचे उतार काल वायटाक वायट फारीक करिनाकात म्हणटा. जर तर वायटाक वायट फारीक केल्यार काल जाता आमकांच ते फाटी येता. पूण देवाचे उतार काल म्हणटा आकमानाक आपकाना फाटी दिवचे प्रास काले फाटी दिया. आशीर्वाद तुमकां वायट करतल्याक अपमान करतल्याक खाले फाटी दिचे. आशीर्वाद दिया. बरें मागा. देवाच्या उतरा प्रमाणे बरें मागा. तेडा पयले बरें पण कोणाक येता. जर तर तुमकां तांकां तुमी वायट मागता जाल्यार शिराप मागता जाल्यार कोणाक पयले जाता बादाक. आतां तुमी एक बियो घालतात म्हणजे चिंत्या. ओके. आतां बियो घाल्ली फळां कोण खाता पयले तुमी खातात की बायली येवन खातात. ओके. आतां तुमचे एक तोट आसा. त्या तोटाचे बियो त्या सायडीक एक तोट आसा. सुकणी येवन त्यो बियो काडून तेय घालतात.
तेही किरला तागिना या त्यांचे बियो काढणं तुमच्या तोटाकान घालतात हांगाय किरला तागिना समजले की त्याच रितीन तू काले उलयताय ताका माती मेळ्ळ्या जाले ताचे काम काले बियाचे किरलोंचे तू काले उलयताय ताचे फळ तुझ्या जिवितान येता ताका देवाचे उतर म्हणटा वायटाक वायट फारीक करिनाकात आखपाना बदला काले पाटी दिया आशीर्वाद पाटी दिया अशें करून तुमकां काले जोडूंक देवाचो आशीर्वाद खंयच्या रितीन मेळटा त्या लेकार पळोवंक गेल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे एक देवान आशिर्वादांनी आमकां भरल्यात आनीक वाट दाखयल्या खंयचे आशिर्वाद जोडूंक तुमच्या जिवितांत आशिर्वाद जाय देवान दिली बेसांवां जोडी जाल्यार काले करीचे तुमी वायटाक वायट फारीक करीचे की आत्मना बदला काले फाटी दिचे आशिर्वाद फाटी दिल्यार काले मेळटा तुमकां अशें करून आशिर्वाद जोडूंक देवान तुमकां आपणे दिला जर तर आमच्या जिवितांत आशिर्वाद जायचे जाल्यार कोण म्हाका वायट करता कोण म्हजे विरोध उलयता हांवें काले करूंक आसा ताका आशिर्वाद दिवंक आसा ताचे पासून हांवें बरें मागूंक आसा तेन्ना म्हज्या जिवितांत हांव देवाची बेसांवां देवान कितें म्हज्या जिवितांत जोडून दिलां हांव तें अनुभव करता ताका बेस्ट केदाळे एग्जाम्पल कोण बायबलांत जुजेचें जिवीत वय गी ताच्या जिवितांत ताका पुरो वायटच केल्लें वय गी भावांनी विकलें पट्ट बांयत गेले पोतिफराचे बायलें ताच्या आत्मान अपराध मांडलो परते जेलांत घाले ताणें वायटाक वायट फारी केलें कितें करूं ना काले जालें त्या वरवीं ताका काले मेळ्ळो देवान दिलो आशिर्वाद ताणें जोडलो इजिप्ताचो सेकंड मनीस सोडलो मनीस जालो तो आमच्या जिवितांत आमी उगडात हांव कित्याक जायत्या फाटी आत्माना बदला आत्मान दिता हांव वायटा बदला वायट दिता हांव पूण देव काले म्हणटा वायटाक वायट तूं फारी करूंक वचनाका आत्मान करतल्यांक काले कर आशिर्वाद दी त्या तुज्या जिवितांत तूं देवाच्या आशिर्वादांत तूं जोडताय प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून उडसर आमच्या जिवितांत आमी खाले उतरां उलयता ती उतरां आमच्या जिवितांत कामाक देंवतात आनी ताचे फळ आमच्या जिवितांत येता वय गे उडास करी आमी कितले उतरां उलयल्या ल्हानतावन आज पर्यंत नेणार पळोवन जावन दी ह्या सताचे उतार गोत्त आसल्या उपरांत आमी कितले फाटी उलयल्या उलोवना गी तुमी उलोवना हांवें उलयल्यात प्रेज गॉड हालेलुया 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 कित्याक आमकां संसार रितीन जियेतना आमी ते आमी खंयचेय चिंतूंक वचना आमी संवसारी व्यक्ती बरीत आमी उलयता आमी विसरता देवात हांव जल्मल्या आमी देवात हांव आयल्या देवाची सैम आमच्या भितर आसा आमची कोड क्रिस्ताची कोड म्हणून आमी चड फाटी विसरता आमी नवी रचना म्हणल्यार आमी विसरता आमी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली फर्ज म्हणून आमी विसरता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून उडासोऱ्या आमच्या तोंडार केदाळे कितें उतरां बायरेजे उपकारा बरचे राग उडासोरा केदाळे आमी देवा लागीं उपकारा बरचे हरगां दिचे केदाळे आमचे सवय हरगां दिवचे जायचे हर एक मागणे आमी हरगां मागणे जायचे हर एका संदर्भ दी 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 न्ही दिल्ल्याक आमी हर एक आमी हरगां दिवचे व्यक्ती जायचे तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी प्रमोशन पळोवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 समजलें गी तर पयले बागील खंयचे आमचे कान दुसरे तोंड तर आज म्हणच्या समस्याक आमी कोणाक दुसरून आसल्या कोणाक दुसरून आसल्या दर्शोवन देवाक वय गी कित्याक देव आमकां दोळ्याक दिसता पुरा करचें ताणें म्हूण पूण तो करता करचें पुरो हांवें पूण घालचें ताचे वयर तो दिसना न्ही वय गी दिसल्यार घालता न्ही ताचे वयर प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून उडासोरा आमी तोंडांत केदाळे आमी बरी उतरां देवाक अर्गां दिवचे ते आमच्या तोंडांत जावन भायर देवाच्या उतारी सांगता हेब्रेव करून बरयलो 13 अध्याय 15 वळ म्हणटा हरी एका संदर्भ देवा हरगां बलिदान बटया म्हणटा गला ब्रदर 11 हिब्रूस 13:15 13:15 1:5
तर जेजू मारिफात देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच भेटया हेंच ताचें नांव वळखून घेतलेल्यांच्या वंटाची उपकार प्रेज गॉड हालेलुया खाले म्हणटा देवाचे उद्धार तर जेजू मारिफात देवाक आमी खाले म्हणटा होगळापाचें बलिदान आमी सदांच भेटया हेंच ताचें नांव वळखून घेतलेल्यांच्या वंटाची उपकार स्तुती तर आमी देवाक अर्घ होगळा केदाळा दिजे सकाळी मात्र गी आ केदाळा दिजे संजेर मात्र आमचें काम जाल्यार मात्र आमी मागले उपकार म्हणल्यार मात्र गी खाले म्हणटा देवाचे उतार तर जेजू मारिफात देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच काली आमकां उपकार मेळटाना न्ही बरें आसून दी बरें नासतना आसून दी देवाच्या तर आनी कडेन बरयला हरी एका संदर्भांनी देवाक आमी काले भेटेचे हर गांधीचे वगळाप करीचे हरी एका संदर्भा खातीर न्ही संदर्भांनी एग्जाम्पल एकल्याक पिडा आयल्या त्या देखून ताणें अर्घां दिवचें न्ही त्या पिडे वेळार देवाक ताणें अर्घां दिवचें एकल्याचें खाम गेला खाम गेल्ल्याक अर्घां दिवचें न्ही त्या वेळार ताणें देवाक अर्घां दिवचें त्याच रितीन हांगा देवाचे उतर खाले म्हणटा तर जेजू मारिफात देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच भेटोंक आसा काल आयतारा मात्र न्ही सकाळी आनी संजेर मात्र न्ही हर एका वेळार जोशो 1:8 म्हणटा धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत सदांच तुज्या वंटाचेर दीस आनी राताचें ध्यान कर तातूंत कितें बरयलां तें सत्रान पळ तवळ तुजें सर काम आनी तूं सुफळ जाताय आनी तुका जैत लाभता तशेंच देवाचे उतारी तशें देवाक अर्घ होगळापाचें बलिदान आमी केदाळ पटीचें सदांय हर एका घडीतांनी हांगा पळया अनेक विशय आसा दोन देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांय भेटया काले बरयला देवाक अर्घ होगळाप सदांच भेटया म्हणून बरयला की काले बरयला ताचें सांगाता वसा 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 वसोंक येता मो काले बरयला थंय तर जेजू मारिफात तर जेजू मारिफात देवाक होगळापाचें बलिदान काले बरयला थंय बलिदान काले बरयला काल्याक ते बलिदान बरयला बलिदान म्हळ्यार काले तर बलिदान म्हळ्यार काले बलिदान ಅಂದ್ರೆ ಏನು आ उलयाने बोकऱ्याक बली दिवचे गी कोंबयेक वचून बली दिवचे गी आ बलिदान काले मिनींग बलिदान इंग्लिशार काले म्हणटात सॅक्रिफायस होय गी सॅक्रिफायस हांगा काय म्हणटात देवाचे उतार काले म्हणटा देवाक होगळापाचें बलिदान जाय आमी काले करता काले होगळा मात दिता बलिदान दिता गे दिता गे काले बली दिल्या तुमी सांगा बलिदान म्हळ्यार काले बलिदान खाले म्हळ्यार गुत्तू नाल्यार तुमी काले दितात बोकऱ्यांक कांटकर दिवचे गी ते बलिदान गी आ सांगा न्ही उलया न्ही येस ऑर नो म्हणा तेन्ना म्हाका समजता वय गे या कोंबयेक कांटकर दिवचे आसा पळय बलिदान ते गे बलिदान म्हळ्यार काले कोणी उलयनात ओके प्रेज गॉड हांव सांगता बलिदान म्हळ्यार म्हाक आ काले आ आ आ ओके ओके ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಬಲಿದಾನ म्हळ्यार एग्जाम्पल हांव दिता आतां एक नर्स एक हॉस्पिटलार काम करना सामनी द्या काले नर्स ಗೊತ್ತಾ गे ते मनी नर्स दादी ಗೊತ್ತಾ गे तुम्ही काले उलयनात ಗೊತ್ತಾ गे ओके ಗೊತ್ತಾ गट्ट सांगा नाळे ब्रदर उलयता गट्ट ಗೊತ್ತಾ म्हणून तुमकां ಗೊತ್ತು ना कितें सांगा ಗೊತ್ತಾरले आतां काम करना आसा तेची 8 घंटे ड्युटी जाली थंय 8 घंटे डॉक्टर म्हणटा आनी एक स्टाफ येवंक एक 2 घंटो लेट आसा तूं एक 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर ताचे एक्स्ट्रा पेमेंट करता म्हणटा ओके तर ही कश्टांनी 2 घंटे करता काम ते कश्टांनी मागीर येना मागीर काले म्हणटा ना म्हाका वचच येत मागीर तो काले म्हणटा ते काम पळोवंक जाय डॉक्टर आनी एका मनशाक धरता जाय तूं वच म्हणटा ही घरा येताना हिचो पूत आहा पळय तापान ओळवळता कोणाचो तिसोचो नर्साचो पूत कळ्ळें की ते दाळे ही नर्स काले करता रातभर आपणाची न्हीद
लेकीन आसतना नीताची काल म्हणटा बलिदान भेटोवन भुरग्याक पळयता की ना हा बलिदान म्हळ्यार म्हाका खाले म्हणजे कूड सांगता म्हाका जाय 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 पूण हांव काले करता त्या हांव तें करिना समजलें गे पूण हांव काले करता ताच्या की म्हाका कितें चड मोगाचें आसा त्या व्यक्तीक म्हजो वेळ दिवचो जावन आसा एग्जाम्पल आनी कितें सांगचें जाल्यार म्हजी कूड सांगता न्हिदे 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 पुरो जाला आज देवाचें उतर आयका नाका आज मिटिंगां जॉयन जायनाका पुरो रेस्ट कर म्हणटा पूण तूं काले करता बाय फोर्स करनासाय ताका म्हणजे बलिदान म्हळ्यार तुजे कुडीचें तूं सॅक्रिफायस करनासाय मागणें करतना न्ही देवची वय अनेक रीती मागणें करतना न्हीद जाता झेम येता झेम येता झेम येता जाल्यार तुका म्हणटाय ना हांव न्हीद जाना म्हजी न्हीद हांव सॅक्रिफायस करता आनी चड हेका ध्यान दिता तूं काले करता ताचें बलिदान ताका देवाचें उतर जाय आसा ताका होगलाप दिल्यार पावना हे जायचे देवाक होगलापाचें बलिदान आमी सदांच भेटयचे आमी होगलाप भेटयता बलिदान भेटोवंक तितलें सुलाभ ना वय गे आमचो बरो टायम एग्जाम्पल दिता आमी आतां देवाचें उतर आयकता वय गे काम करतना आमकां आयकोंक बारीक खुशी वय गे हां काम जालें हांगा कामय जाता आमी ड्रायव्हिंग करतना आयकोंक समज जालें आतां घरा येयल्लो घरा येतना पुरो रेस्ट रिलॅक्स जालें ते दळ हांव देवाचें उतर पळयता की मोबायलार या टीव्हीर खंयचें पळयता म्हज्या कुडी काले जाय वय गे कितें आसा म्हजें बलिदान आसा गे हां हांव बलिदान ना थंय त्या वेळार दिजे कित्याक त्या वेळार चड हांव कॉन्सन्ट्रेशन करता वय गे आयकतना आयकता काम करता पूण तो वेळ हांव काले करता अमुल्य वेळ म्हज्या कुडीच्या ओंदोण्या प्रमाणे हांव जियेता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया ताका देव आशेता म्हजें बलिदान हर होगलापाचें बलिदान ताका जायचें खाली बलिदान न्ही त्या देखून बरयलां होगलापाचें बलिदान तुमी सदांच भेटया वय आमकां करूंक मोने ना आमकां आज वचूंक नाका मिनिस्ट्रीक आमकां आज ताचे फोन अटेंड करूंक नाका जाल्यार हांव काय करता म्हजो वेळ दिवन हांव ताच्या फाटल्यान येता हांव काले करनासा बलिदान भेटून आसा प्रेज गॉड म्हाका करूंक खुशी ना बट हांव बाय फोर्स हांव तें करनासा तें देव पळयता प्रेज गॉड त्या बलिदान इम्पॉर्टंट आमच्या जिवितान अगर होगलाप दिवंक सो इजी केदळ्या दिव हां म्हाका बरें काम दिल्याक तें दिल्याक हांव अर्गां दिता पूण बलिदान दिवंक कस ते सुलाभ न्ही बोकरे बलिदान ते दिवंक नायल्या जाल्यार तें नाका देवाक म्हजें बलिदान जायचें हांवें म्हज्या स्वार्थाक मरूंक आसा म्हजें सेल्फाक हांवें मरूंक आसा म्हजो वेळ देवान कितें म्हाका दिला हांवें हेरांच्या बऱ्याक हांवें उपयोग करूंक आसा त्या देखून म्हणटा सदांच देवाक अर्गां बलिदान भेटया प्रेज गॉड हालेलुया 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 हांगाळे थोडे तेर भाऊपूर आसात वय गे भयण आसा तांणी काले गेला तांचो वेळ सोडून हांगा आयल्यात त्या वेळार काले करयात न्ही आमकां दुसरो वेळ आमचें काम करयात वय गे हांगा जावन सकाळी जावन संजय म्हणसर आवाज म्हणून आसा गे आ गरजा गे आ प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून बलिदान दिवचें व्हेरी इम्पॉर्टंट आमच्या जिवितांत म्हळ्यार अनेक रीती सांगते म्हजें स्वार्थ सोडचे म्हजें सेल्फ हांवें पळोवचें न्ही हेरांचें बरेंपण हांवें पळोवचें कशें ती नर्स आपणाक कस जातले ती काम करून आयल्या थकल्या जाल्यार आपणाचो पूत म्हणटाना काले करता आपणाची न्हीद ती त्याग करता आनी ती त्या भुरग्याची पालन पोशण करता त्या रितीन जायचें बलिदान प्रेज गॉड हालेलुया 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 तर काले म्हणटा देवाचे उतार आमी खंयच्यार आसल्या जीब वय गे जीब तर आमच्या ह्या जिबेर आमी खाले उलयचे आमी खाले उलयचे आं बरें उलयचे गे हां हेरांक बऱ्याक पडचे एफिशियन 5:24 येता म्हणटा पळय ब्रदर एफिशियन 5:24 न्ही एफिशियन 5:4 हलकी उतरां सदीळ उलोवणें दोड्या अर्थाची तारीफ असलें सक्कड तुमकां साहजलें न्हय हें सगळें सोडून देवाक अर्गां स्तुती आमी काले करता हलकी उतरां सदीळ उलोवणें लूज टॉक मस्त पटी करता न्ही करता की ना आनी काले दोड्या अर्थाची डबल मिनींग वय गे कितले पटी उलयता वय गे जोड पदां उलयता की ना दोड्या अर्थाची तारीफ असले सक्कड तुमकां साजले न्ही कोणाक साजले न्ही आमकां देवाच्या भुरग्याक ते साजले
नाही आमकां खंयचे बरे हे सगळे सोडून खाले करचे आमी देवाक अर्घा स्तुती अर्घा बलिदान आमी भेटयचे प्रेज गॉड हालेलुया 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 खंयचे सुलाभ आमकां तमाशे करूंक सुलाभ न्ही हलकी उतरां उलोवंक सुलाभ वय गे पूण अर्घा बलिदान भेटोवंक न्ही कस मारता न्ही पूण देव खंयचे आशेता आमचे जावन खंयचे आशेता देव काले आशेता देव आशेता ते आमचे जावन प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्यात उडासोरा हे जिबेवर जावता जायते एक काणा जावन येतात आनी तुमच्या तोंडा जावन खाले भायर येतात ती उतरां हर एक बियो जावन आसात प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून देवाचे उतार सांगता ह्या जिबे जावन खाले हेजे एफेसकारांक बरयले 4:29 घाल ब्रदर एफिशियन 4:29 पाड उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. देवाचे उतार येत सांगता खाले समजी पाड उतार पाड म्हळ्यार खंयचे कुसरले पाड आंबे तशें न्ही पाड म्हळ्यार देवाचे उतर विरोध कळ्ळें गे ह्या संसार रितीन ह्या दोळ्याक दिसचे खंयचे उतार हेऱ्याक सकल घालचे उतार पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं ताच्या बदला खाले पडता उपकाराक पडता हेरांक उपकारा पडता ते आनी सार्थक जाता ते हेरांक सार्थक जाता हेरांक फायद्याक पडता वय गे अनेक रितीन सांगचे जाल्यार सार्थक जाता ते उलोवणे मात्र उलया उलोवणे मात्र उलया अशें आयकल्ल्यांक ते बऱ्याक पडटा अशें आयकल्यांक ते बऱ्याक तुमचे उलोवणे हेरांक बरें जायचे जाल्यार खाले उलयचे तुमी तुमचे उलोवणे बरें आसा म्हणून खाल्याचे खाले म्हणटा देवाचे उतर पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर येवन वचो तर म्हळ्यार देवाचे उतरा प्रकार तुमी उलोवंक शिकाचे प्रॅक्टीस करीचे वय गे आतां प्रॅक्टीस म्हणटाना चिंतूंक बरो शा आतां येदळ म्हणून सर आतां कशें आतां उतरां बदलोवची ते टेन्शन करूंक वचनाकात कळ्ळें गे पयले खाले करा आतां एग्जाम्पल दिता आतां फर्स्ट स्टँडर्डचे भुरगे एकच फावटी 10व्या क्लासीक येता गी येता गी 10व्या क्लासीक येता गी येता गी फर्स्ट स्टँडर्ड येता गी कितले वर्सां लागता ताका उण्यार 9, 8, 10 ही लागता थोड्यांक वय गी तशेंच आतां एकूच दीस वचून हांवें पुरा उतरां बदलयतला म्हळ्यार जाता खाले करूंक आसा स्टेप बाय स्टेप करूंक आसा हर एक पटी आतां एकच पटी जायना खंयचीय कळ्ळें गी पयले मॅट हांवें काडूंक आसा वय गी आतां ल्हान भुरग्यांक चड सू कोण करता ल्हान भुरगीं करतात की ओडू कोण करतात आजकाल ओड करतात पूण चडाव सूख भुरग्यांक गुंतून आसतना नेनारपण वय गी तांकां आमी गी करेक्शन करता वय गी वाडोवन येताना खाले जाता तांचे थंय बदलावन येता वय गी चेंजीस येता वय गी त्याच रितीन आमी देवाचे उतरां दापळे आज देवाचे उतर आयकले आज मुखार हांव कांय उलयना ओगोत रावले जाता इमिडिएट तुमकां कळटा हांव आतां उलयलो देवाचे उतर प्रकार गी विरोध गी केदाळा देवाचे उतर तुमी चड कळयतना उलयलें सूख जाल्यार पळयता तुमी हांवें आज देवाच्या उतरा विरोध उलयला म्हाका बोगूस सॉरी म्हाका तूं कुमक कर देवाच्या उतरा प्रमाणे उलोवंक म्हाका तूं शिकय पवित्र आत्म्याचो आदार मागोवंक आसा कित्याक पवित्र आत्मा मात्र आमकां कुमकदार हेल्पर जावन आसा आमी काल तुमकां सांगयत मात तुमचे सांगात सदांकाळ कोण आसा कोण आसा देवाचो आत्मोसू पवित्र आत्मा देवसू देवाचो आत्मा तुमच्या सांगात आसा तो तुमकां गायड करता पूण ताच्या सांगात तुमी वेळ कशी नाल्यार जाता ताची तुमी मजत ताचे लागीं उलयना जाल्यार जाता कुमक करता तो हेल्पर वय गी आतां खंय एकलो काम करता म्हणजे चिंत्या एकलो मेस्त हेल्पराक काम जाल्यार मेस्तान सांगिचे वय गी तर म्हाका काय गरज आसा जाल्यार कोणें सांगिचे हांवें सांगूंक आसा पवित्र आत्म्या लागीं पवित्र आत्मा म्हाका कुमक कर म्हाका शिकय देवाच्या उतरा प्रमाणे उलोवंक देवाचे उतार आयकूंक देवाच्या उतार वेळ करसूंक देवाचे उतार समजूंक तूं म्हाका कुमक कर हेल्प कर तो पवित्र आत्मा म्हाका कुमक करता जर म्हाका आशा ना ताना जाल्यार जाता तेन्ना मातो म्हाका हेल्प करता प्रेज गॉड हालेलुया 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 हाले देवाचे उतार क्लियरली बोला पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं उपकारा पडतात तसले हेरांक उपकाराक हेऱ्याक बऱ्या पडचे तांच्या जिविताक जावं दी आत्मीक जावं दी ह्या संवसाराच्या जिविताक कितें गरज पडटा ते मात्र उलया तांचे जिवीत पाड करचे उलोवंक वचनाकात
कळलं की तांकां कितें उपकारा पडटा कितें गरज आसा ते मात उलयल्यार पवता उपकारा पडटा आनी सार्थक जाता ते उलोवणे मात उलोया जावनचे मात देवाच्या उतरां मारिफात व्हडले व्हडले बाडाय उलोवंक वचनाकात कितें सार्थक तांचे फायदा पडटा देवाच्या उतरां हर एक करूंक सादी आसा त्या उतरा प्रमाणे मात्र उलया अशें आयकल्यांक ते बऱ्याक पडटले प्रेज गॉड केदार तुमी ह्या रितीन उलयतात त्याला तांच्या बऱ्या पडटा तांच्या जिवितांत तांच्या मुखल्या कुटुंबा जिवितांत जावं दी तुमी गेल्ल्या जाग्यार जावं दी तांच्या समस्या वेळार जावं दी खंयच्या वेळार तांकां तुमी काले उलयतात केदाळा ह्या प्रमाणे उलयतात त्या वेळार ताचे उपकार पडटा आनी तांच्या जिवितांत ते सार्थक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 तर पयलो दरवाजा खंयची काण वय गे काणा जावन खाले आयकता पुरा आमच्या काळीज म्हणल्यार मातयेर पडटा दुसरें आमच्या तोंडांतल्यान खाले आमी उलयला ते पुरा परत बियो खंय वचून पडटात आमच्या काळजांत वचून पडटात आनी तिसरें दोळे प्रेज गॉड तुमकां सकट दोळे आसात गी पळया एकामेका पळया आसात गे पळया दोळ्या विशयान जेजू काले म्हणटा पळया गे लुकासो 13 अध्याय 34 ब्रदर लूक 13:33 जावन वसा 11 सॉरी लूक 11:33 सॉरी 13:11 33 जावन वसा कोणेय मनीस दिवो पेटोवन तो धरणी पंदल्या कुडांत जावं वा कळशे पंदा जावं दांपिना बगार घरा भितर सरतल्यांक उजवाड दिसाशे दिवटणेचेर तो दवरता ओके मुखार 34 तुजो दोळोसू तुजे कुडीचो दिवो प्रेज गॉड काले म्हणटा तुजो दोळोसू तुज्या कुडीचो दिवो दिवो म्हळ्यार काले उजवाड लायट गी तुजे देवाचे उतार क्लियरली बरयला तुजे दोळेस तुज्या कुडीचे उजवाड वय गी आतां आमकां उजवाड कोत्ता बल्ब आसल्यार हांगा काळोख आसल्यार बल्ब घाल्यार उजवाड म्हणजे कुडीचो दिवो खंयचो दोळे ओके मुखार काले बरयला तुजे दोळे सारके आसतीत जाल्यार सगळे तुजे कुडीक उजवाड जर हे दोळे सारके आसात म्हळ्यार उजवाडांत आसात समजलें की ह्या उजवाडाचो संगती पळयता जाल्यार ह्या कुडीन काले आसता तुजे सगळे कुडीक उजवाड जर तर हे दोळे सारके नात ह्या दोळ्यांत हांव काले की वायट पळोवन आसा ह्या संवसाराक लब जाल्ले पळोवन आसा ह्या देवाच्या उतरा विरोध असले पळोवन आसा जाल्यार ह्या कुडीन उजवाड आसता की काळोख आसता मुखार पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुजे कुडीक काळोख जातो जर तर म्हणजे दोळे पाड जाता जाल्यार म्हळ्यार कशे पाड जाता दोळे बरे पळयल्यार की वायट पळयल्यार देवाच्या उतरा विरोध असले वय गी म्हज्या कुडीच्या वंदोण्या प्रमाणे कितें जाय तें पळयल्यार हे दोळे पाड जाता जाल्यार काल जाता ह्या कुडींत काळोख म्हळ्यार काले जाता पुरो नमन्याची पिडा हरकत पुरा सुज जाता कित्याक दोळे म्हणले कितें दोळ्यान तूं पळयताय हर एक तो बी जावन आसा तुजे खंय येतात तुज्या काळजांत पडटात आज तुमची भलायकी समान जाल्यार तुमी पळोवया तुमी काले आयकला काले उलयला काले पळयला ताचे परिणाम आतां मुखार बरयला पळया अशें कुडीच्यो खंयच्योय सांदो काळोखांत नासतना तुजी सगळी कूड 35 इम्पॉर्टंट 35 सोडला देखून तुजे भितर आसलोलो उजवाड काळोख जायनाशें सत्राय प्रेज गॉड काले म्हणटा परत पळया खंय तुमी पळया सत्राय देव आमकां परत सत्राय देखून तुजे भितर आसलोलो उजवाड काळोख जायनाशें सत्राय कर आमी ओडलो स्टार्टिंगार सत्राय डेंजर केदाळा डेंजर दिता आमी न्ही ह्या रोडार इतल्या स्पिडार वचपाचें नाल्यार डेंजर ह्या जाग्यार क्रॉस जायचे ह्या स्विमींग पूल ह्या ते बिचाक येता थंय बोर्ड आसता डेंजर करंटाच्या ह्या ट्रान्सफॉर्मरा लागीं बोर्ड आसता डेंजर तशेंच देव आमकां काले म्हणटा 35 अशें कुडीच्यो खंयच्योय सांदो काळोखांत नासतना 35 देखून तुजे भितर आसलोलो उजवाड काळोख जायनाशें सत्राय कर तुजे भितर आसलो काळोख न्ही सॉरी तुजे भितर आसलोलो
उजवाड उजवाड असो काळोख जायना अशें जायना अशें 17 एकर उजवाड केदाळा काळोख जाता जर तर म्हणजे दोळे दिसना जाल्यार म्हळ्यार जर तर म्हणजे दोळे सारके असल्यार म्हज्या कुडीक उजवाड जर तर म्हजे दोळे सारके नात तसो अर्थ जर तर हांव ह्या दोळ्यांत देवाच्या उतरा विरोध काले पळोवन आसा ते हर एक बी म्हज्या जिवितांत म्हज्या काळजांत वचून रिकतात ताचे फळ म्हज्या जिवितांत येतात जायते फावटी तुमी आमचें जिवीत आमी पळय आमकां जायते जाणां राग येता वय सडनली राग येता उलयतना जावं दी काले जावं दी कित्याक कोत्ताय कारण कारण काले सडत आमी टीव्हीर जावं दी मोबायलार चड काले पळयता आं देवाच्या उतरां चड पळयता ह्या संवसाराच्यो संगत्यो आमी चड पळयता आमचे थोड्यांची बिहेवियर एक डिफरंट टायप आसता काल्याक ह्या दोळ्यांत तूं काले पळयताय ती बी काही वचना तुज्या जिवीत पळया आमच्या जिवितांत तुमीच टेस्ट करा हांव एग्जाम्पल दिवंक जाल्यार एकलो फोनोग्राफीत पळोवन आसा म्हणजे हांव काले काले म्हणटात फोनोग्राफी वायट पिंतुरा वैगी अश्लील पिंतुरा मोबायलार पळोवन आसा म्हणजे चिंत्या तेळा ही तुजी कूड खंयचे रितीन काम करता आतां वायट तुवें मोबायलार दोळ्यांत पळयलें हे बी खंय गेले काळजांत गेले वैगी तेळा काळजांत गेली बी काले करता तुका ही कुडीक काले करता काले पळयलाय ताचे फळ तुज्या जिवितांत येता गी ना वैगी येता गी आमी वायट करता गी वायट करता गी तशेंच जर तर हांव वायट काले पळोवन आसा थंय ह्या सिरियलान जावं दी ह्या फिल्मांनी जावं दी ह्या खंयचेय सन्निवेशान हांव दोळ्यांत काले पळोवन आसा ते काले ते बी म्हजे भितर आयल्यार तेच स्वभाव म्हजे ते येता वय की न्ही अनेक रिती सांगचें जाल्यार आतां भुरगीं पळयल्यात गी डान्स करतना मायकल जेन्ना डान्स करनासा दोळ्यांनी पळयतात वय की तांणी काले करतात ते पळोवन डान्स करतात गी ना या भुरगीं काले की हॉरराचे पळोवन आसात हॉरर सीन जावन दी तेळा भुरगीं पळय रप्पा आंग काडटात गी ना बियान खंय जावन गायले बियो ते दोळ्यांनी पळयले तांच्या कुडीर बगले गी ना दिसता गी ना दिसता मू तशें आमी कितें पळयता हर एक बी ह्या दोळ्या मुखांत्र आमच्या काळजाच्या मातयेंत वचून पडटा आनी ताचें फळ आमच्या जिवितांत एक दीस येता आमी चिंता हे टायमपास न्ही खंयच्याय देवाच्या राजांत टायमपास म्हणलें ना तुजो टायम आतां पास जावंक पुरो मागीर पुरो टायम एक दीस तो वेस्ट करता उडास दवरा काले पळयता हांव देवाच्या उतरा विरोध खंयचेय जावं दी तुमी सांगलो सिरियलान काले दाखयतात सांगा सिरियलान बरें दाखयतात गे काजारा बायलो सन्मान दाखयतात गी ना एका बायलेक ह्या गोवाक काजार जावन मागीर काल जाता आमच्या जिवितांत ती काले पळयला ती बी खंय येता काळजांत आसा एक फावटी संदर सैतानी काले करता एक तुका ते बागी लोक ते करतना हे थंय करतात आमी करता पळय गे त्या उडास दवरा आमचें जिवीत आज समस्या पडला जाल्यार पयले दार जावन आसले आमचें खाण ह्या खाणा जावन आमी काले आयकलां दुसरें दार जावन आसलें आमचें तोंड तिसरें आमचे दोळे ह्या दोळ्यान आमी काले पळयलां तेच फळ आज म्हज्या जिवितांत येवन आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून उडास दवरा आमच्या जिवितांत आमचे समस्ये पयस वचचे जाल्यार आज म्हज्या जिवितांत काले हांव अणभव करून आसा ते आज म्हजे पयस वचचे जाल्यार हांवें काले करूं आसा ह्या दोळ्यांनी काले पळोवंक आसा देवाच्या उतराक सास जाल्यांत चड हांवें वेळ कसूंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय आतां सिंपल एक आतां हांव हांगा देवाचे उतार उलोवन आसा वय गे आमचे दोळे पुरा खंय गेले खंयचे कुशी गेले खंयचे कुशी गुवले दोळे आमचे कांय मनीस तुमकां उपकारा पडले ती कांय मनीस उपकारा पडले जर तर आमी हांगाच आमचे कंट्रोल ना जाल्यार भायर गेल्यार खंयचे नमनाचे असतात वय गे जाता कंट्रोल करूंक गो जाता पूण ह्या जाग्यार आमी प्रॅक्टीस करीची जर ह्या जाग्यार तर प्रॅक्टीस करना जाल्यार भायर वचून प्रॅक्टीस करूंक जायना थोड्यांक 4 दिसा रितीन भारी बरें जाता हांगा सुलाभ पूण भायर वचून तूं कशें जियेताय
काले पळोवन आसाय केंचे सांगता वेळ करून आसाय कीर्तन एक म्हणटा वाचल्यार तुमकां अधर्मे सांगता बसा नाकात प्रेज गॉड हालेलुया जर टायम आसल्यार वसा घरा वचून कीर्तन एक डेली वाचा प्रेज गॉड हालेलुया आणि जोशुआ 1:8 हे दोन्ही स्क्रिप्चर डेली वाचा आणि नियाळ करा तुमचे जिवीत बदलता प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून ह्या दोळ्यान तुम्ही खाले पळयतात ताचे विशयांत देवाचे उतर सत्राय दवरा मुखार काले म्हणटा अशें कुडीसो देखून अशें कुडीसो खंयचोय सांदो काळोखान नासतना तुजी कूड नासतना तुजी सगळी कूड उजवाडांत आसात जाल्यार परजळीत दिव्यान उजवाड फांकयल्ले बरी ती सगळीच प्रकाशीत जातली देखून देवाचे उतर पळय देखून तुजे भितर आसलेलो उजवाड काळोख जाय सत्रयकर अशें कुडीसो खंयचोय सांदो काळोखान नासतना काळोखांत आसूं नजो ताणें समजलें की असल्यार साध्य ना केदाळा काळोखांत आसता आमी कितें दोळ्यांत काल आमी खाले पळयता तेन्ना देवाच्या उतरा विरोध आसले पळयल्यार आमची कूड काळोखांत उरता तेन्ना तुजी सगळी कूडच उजवाडांत आसा जाल्यार परजळी दिव्यान उजवाड फांकेले बरी ती प्रकाशीत जाताली प्रेज गॉड त्या देखून ह्या दोळ्यांत केदाळ आमी देवाच्या उतरा प्रकारांतल्यान सण आमी गमान दिता पळयता तेन्ना आमच्या कुडींत भलायकी आसता खरी आमचे विश्वे बरे असतात तेदून आज पिडा येवंक कारण तुवें काले पळयलाय काले आयकलाय काले उलयलाय काले चिंतलाय डॉक्टर रिपोर्ट पळयलाय न्यूज सुद्दां पळोवन आसाय बेरिगले बियो रिगल्यात पुरा ताचे फळ तुज्या जिवितांत येता प्रेज गॉड हालेलुया सर देवाच्या उतरांत वेळ करशिलाय ताच्या गायनी तूं बरो जालाय तूं भलायकेवंत तुका शिराप बांदले ताणें सोडयलां तुका ताणें आशिर्वादांनी भरल्यात तुका काळोखाच्या रजांतून उजवाड्या रजांत ताणें पावयलां ते पुरो आयकोन आसल्यार ते नियाळ करनासल्यार तुज्या जिवितांत तूं बदलावन पळयताय कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर सांगता Hosea 4:6 म्हजी पर्जा नास जाता गिन्यानाच्या अभावाक लागून लॅक ऑफ नॉलेज म्हळ्यार संवसारची नॉलेज आसा पूण देवाच्या उतराची समजणी आमकां ना त्या देखून आमची पर्जा आज नास जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया आनी निमाणे खंयचे बाकी उरले आनी आमच्या मनांत खाले चिंता ते आमच्या जिवितांत कार्य रोवपाक येता प्रेज गॉड हालेलुया कित्याक कोताय आमी खंयच्या विशयांत चिंता त्या विशयांत आमी चड आमची कूड काम करता की ना आतां एग्जाम्पल एकल्याक एक गाडी काडूंक कोण आसा बायक तो काले पळयता बायका विशयांत पळयता बायका चिंता ताका काले करचे ते करचे जशें सकाळी दिसा उठून काले करता ही कूड खंय येता ताका जाय जाल्ले रेडी करूंक येता की ना वय गे तेन्ना आमचे चिंता आपू जर तर म्हजी चिंता आपू देवाच्या उतरा विरोध आसा त्या प्रमाणे म्हज्या जिवितांत फळ येता जर तर म्हजी चिंता आपू देवाच्या उतरा प्रकार आसा तेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे हांवें देवाची महिमा पळोवंक जाता ताका 2 Corinthians 4:4 घाल ब्रदर 2 Corinthians 4:4 सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मती कुरड्यो केल्यात खाले कुरड्यो केल्यात अविश्वासी दोळ्यागी मोती काले आमची मौना कुरडी गेल्यात दोळे कुरडे जायना जाल्यार आमकां कळटा वय गे तर मोत कुरडे जाल्यार आमकां कशें कळटा कशें कुरडे करता तो कोण ह्या संवसाराचो अधिपती कोण तो संवसार अधिपती काले कुरडे गेल्यात आमची मौना काले करता मौनान तो देवाच्या उतरा विरोधातली चिंतना घालता देवाच्या उतरा विरोध असलेस चिंतना तो घालता जर तर म्हाका देवाचे उतार गोतू ना जाल्यार त्या चिंतांनी तो म्हाका फसयता आज जण ते चिंतून 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 कितले जाण डिप्रेशनाक गेल्यात कितले जण चिंतून 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 ते स्ट्रॉंग होल्ड जावन कितले जाणांनी आपलो जीवघात केला कित्याक सैतान तांच्या मनांत काले घालता नाका जाल्ले चिंता आपू कित्याक घालता काले पळयलाय काले आयकलाय काले उलयलाय तेच तूं
चिंताय 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 सैतान काले करता येवे की नडले की ना हा नडला गे कसे नडले ते खंयचे स्क्रिप्चर ब्रदर प्रेज गॉड हालेलुया 2 Corinthians 11:3 की पळय असा 2 Corinthians 11:3 हा पूण सर्पान आपल्या कपाटीपणान येवेक नाडली हा सर्पान आपल्या कपाटीपणान म्हणजे सर्प म्हळ्यार खंयच्या ग सिंबलायज सैतान वय गे सैतानान नाडले हा नाडले कशे तशेंच तुमची मनाय आड आलोचनांनी हा बरोवन पाड जातीत हा तशी तुमची खाले मना पाड आलोचनेन बरो न्हू पाड जाती हा एका येवेक खाले गेले सर्पान ताची चिंता बदलिले सरळ म्हळ्यार एक हेतून दिला सोड चिंता चिंत माननाने नाचे उडा सोरा ताणी येवचे चिंता घालचे तुमचे खंयचे चिंता घालता देवाच्या उतरा विरोध कळले की देवाच्या उतरा विरोध असले चिंता जर तुमकां देवाचे उतार गोतू ना तुमी सलवतात त्या देखून आमचे बॅटल फील्ड काही गोता की आमचे माइंड आमचे युद्धरंगा युद्ध झुज आमचे काही आता एक्झाम्पल डॉक्टर पण सांगता तुका 4 दीस आसा पूण हांगा देवाचे उतार सांगता ताच्या गायन तूं बरो जालाय गुण जालाय तूं खंयचे पात येताय खंयचे गट्ट दणकाण घेताय खंयचे तुजे आत्मो सांगता ते मन पात येता की तुझे 5 इंद्रिया या कूड सांगता तुझे मन पात येता ताचेर तुजे फलितांश तुझ्या मनाची चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं बदलल्यार तूं देवाची महिमा पळयताय जर तर तुझे चिंता या संवसारांत रिपोर्ट दिला ताचे प्रमाणे पळयल्यार ताचे फळ तुझ्या जिवितांत येता तातूंत जर तर म्हणजे मन हांवें तीर सांबाळूंक आसा देवाच्या उतरा प्रकार म्हणजे आलोचना हांवें बदलूंक आसा जर तर देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव चिंतिना जाल्यार उलयना जाल्यार म्हणजे चिंता बदलूंक साध्य ना प्रेज गॉड हालेलुया 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 ताका देवाचे उतराची चिंता व्हेरी इम्पॉर्टंट निमाणे रोमस 12:2 इल्ले फास्ट येता वेळ जालो प्रेज गॉड या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात बदलाक तुमची मना खाले बरयला या संसाराची साल तुम्ही आदारी ना बदला खाले जायचे तुमची मना नवी जावं मनाची आलोचना आमी बदलूंक आसा देवाच्या उतरा प्रकार जर तर उतरा प्रकार म्हणजे आलोचना मना बदली ना जाल्यार या संसाराची साली प्रमाणे आमी चिंताव संसार काले सांगता त्या प्रमाणे आमी आलोचना करता जाल्यार ताचे फळ येता देवाच्या उतरा प्रमाणाची मन आमी बदलिता म्हणजे चिंता बदलिता जाल्यार हांवें देवाची महिमा पळोवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 एक निमाणे आयझाया 43:18 घाल ब्रदर तुम्ही वाचा ते कंटिन्यू घरा वचून ते एक्सप्लेन कर मस्त टायम येता मागीर ओके टायम आसतना वाचा प्रेज गॉड हालेलुया 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 कशें सांगले ब्रदर 43:18 पूर्वी कितें घडला तसो उगडास काडनाका म्हणटा देवाचे उतार तुमच्या मनात आज समस्या कारण तुम्ही काल घडला परत परत तुमच्या मनात तुम्ही उगडास करून आसात 43:18 कळले की 43 म्हळ्यार तुम्ही काल फाटी काले जाला तेच चिंतून आसात त्याच विशयान तुम्ही नियाळ करन आसात कळले की जर तर देवाचे उतार सांगता कितें म्हणले की 43:18 पूर्वी कितें घडलां तसो उगडास करिनाकात आदी कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात देवाचे तर क्लियरली बरयला पूर्वी कितें घडला तसो उगडास करिनाका आदी कितें केला तें केन्नात हाडिनाकात तुमच्या मनांत हाडिनाकात तुम्ही काले केला जावंक बरो वायट केला पाताक सूख केला वय हर एकलो करता पूण केदाळा जिजून कितें केला ते तुमी नियाळ करतात ताच्या विशयान चिंता जाल्यार मात त्या समस्या जावन तुमकां भायर येवंक जाता सैतान काले करता तुवें तशें केलाय त्या वेळार सांगिनासतना अशें केलाय थंय गेलाय थंय केला हे केला पुरा मतीर घालता देवाचे उतार काले म्हणटा पूर्वी कितें घडला तसो उगडा तुमी जावनी हेरांनी केल्ले जावनी तुमी उडासाक हाडूंक वचनाकात
कळलं की तुमच्या मनान ते हाडी नाकात. देवाचे उतर सांगता की ते जिजून केला आमच्या बसो त्या विशयांची चिंता नियाळ करा. जिजून आमकां सर पदकाच्या बॉक्साने दिला, आमची सोडवण केला, शिरापांतल्या सोडयला, ताच्या गायने आमकां गुण केला, आशिर्वादांनी भरला, काळोखाच्या रजनांत उजवाडा पावयला, आमकां दुबळी कायदान ग्रेस कायदाने आमकां दिला, आमच्या सर गरजांनी तो उदारपणी पावला. हे आमी नियाळ करया. आमची सोडवण जाल्या, काकोळट मेळ्ळ्या, ते आमी नियाळ करया. ताच्या कृपे विशयान आमी चड आनी चड आमी नियाळ करया. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. कोलोसे 3:2 ಕೊಲೊಸ್ಸೆಗರ ಬರಿಲೆ 3:17 2. संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मन दिया. काले तिजे काले म्हणटा देवाचे उतार संसारी वस्तूक गमान दिना सर्गींच्या वस्तूक चड मन दिया. ताच्या विशयान चड नियाळ करा, आलोचन करा. समजले की संसारीचे आता परवा फेस्ता पुराची खंयची तयारी करता आमी संसारी आत्मीक रितीन आमी तयारी करता की जेजू आयला पूण एक आत्मीक रीत एक हांवें जेजूक हांवें स्विकार आज जावन एक नवें हांवें जिवीत जियेचें. कितले जाण आमी निर्धार करता आज जावन हांव जेजू खातीर हांवें जियेचें. कितले जाण आमी निर्धार करता आमची तयारी खंयची पुरा बायली न्ही ते सोबयचे हे सोबयचे वस्तूर बायले तयार लायटींग क्रिसमस गेट काले कुसवार तेच ते करना ते जायचे संतोष पावूंक. पूण ताचे वर्ते काले आसा आमची आत्मीक रितीची आमची मोना आमी नवी करूंक आसात. देवाचे उतर रोमन्स 2 सांगता तुमची मोना नवी जावं तेन्ना देवाची खुशी कितें म्हण तुमी समजतल्यात आनी तुमच्या जिविताचे रुपांतर जातले. जर तुमची मोना तुमी बदली ना देवाच्या उतरा प्रमाणे ह्या सैतान काले तुमची चिंता घालता त्या प्रमाणे आलोचन करता जाल्यार त्यो बियो तुमच्या काळजांत आसतात आनी एक दीस ताचे फळ येता. केदार देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमची मोना तुमी नवीकरण करतात, नवी करतात, आलोचन बदलितात तेन्ना तुमी तुमच्या जिवितांत देवाची महिमा पळयतात आनी तेन्ना तुमचें जिवीत बदलता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हाले. तर म्हजे जिवितांत समस्या काले कारण समजलें की पयले काले म्हज्या काना वरवीं हांवें आयकल्लीं उतरां म्हज्या काळजांत पडल्या ताचे फळ आज येवन आसा. म्हज्या तोंडांतल्यान हांवें काले उलयलां ती उतरां म्हज्या जिवितांत आज फळान आसात. हांव काले दोळ्यांनी ह्या पळयलां ते आज म्हज्या जिवितांत फळान आसात. हांव काले चिंतलां ते आज म्हज्या जिवितांत फळान आसात. तर आतां हांवें काले करूंक आसा म्हजें जिवीत बदलाचें जाल्यार हांवें काले चड आयकाचें. देवाचें तर आयकून आयकून भावार्थ येता. कशें आयकून भावार्थ येता तेन्ना काल दोळ्याक दिसान म्हटल्यार हांवें सत मानूंक जाता. ह्या तोंडांत हांवें देवाची उतरां चड उलोवंक आसा आनी हांवें ह्या दोळ्यांनी कितें बरें आनी देवाक मानूनचें हांवें पळोवंक आसा आनी देवा विशयांत हांवें चड चिंतूंक आसा, नियाळूंक आसा. निमाणें वाचलें काल म्हणटा ह्या संवसाराची ह्या संवसारी वस्तू गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक चड मन दिया. प्रेज गॉड. जाल्यार केदार ह्या रितीन आमी आमचें जिवीत बदलता ह्या रितीन आमी कार्यरुपांत घालता तेन्ना आमचें जिवीत बदलता. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक घडी उबे रावया, दोळे धांपया. मंगळा बापा ह्या दिसा पळयतात म्हणजे सक्तीन तुवें आमकां जायती सता शिकयल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. वय जेजू तुवें आमकां शिकयलें जायत्या कारणाक आज कारण हांव सुजालां. नेनारपणान जावन दी गोतून आसतना ह्या कळीत आसुनी जायते पटी तुज्या वितरा विरोध हांवें आयकले, तोंडांनी उलयलें, दोळ्यांनी पळयलें आनी मनांत तेच हांव चिंतून बसलो. त्या देखून आज म्हज्या जिवितांत हे समस्ये, हे कश्ट, ही अनवारा, ही पिडा हांवें आज बघून आसा. ह्या वेळार तुवें म्हाका ही सत कळीत केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता. कित्याक जेजू तुवें म्हाका पदवी आनी अधिकार दिलाय. ह्या वेळार जेजू सकड उसारा जेजू तुज्या नांवान म्हज्या कानांत आयकल्ली, तुज्या उतरा विरोध आसलेली आनी म्हज्या तोंडांत उलयलेली, तुज्या उतरा विरोध आसलेली आनी म्हज्या दोळ्यांत पळयली नकारात्मक पिंतुरां आनी म्हज्या मनांत चिंतली तुज्या उतरा विरोध आसली चिंतना. हर एक जेजू तुज्या
तुझ्या नावान तुझ्या यस घडये येस घडये नासावनोस म्हणून नासावन फरमायता फरमायता आणि ह्या घडयेत हांव न्हू आणि या घडये जेजू जेजू म्हज्या कानांत म्हज्या कानांत तुझी जिवितींची उतरां आयकता तुमचे उतर उतरां आयकता म्हज्या तोंडांतल्यान तुझे उतार उलयता तुझ्या तोंडांत आणि तुझ्या विशयांत नियाळ करता आणि ह्या दोळ्यांत कितें बरें तुका साजले मात्र हांव पळयता ह्या पसोतो पवित्रात्म्या तू म्हाका कुमो करच्या पसोतो हांव तुका अर्गां दिता अर्गां जेजू ओगळाप जेजू महिमा जेजू वंदन जेजू हालेलुया 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 कितें हांवें मागला हे दळसू तुवें म्हाका जेजूच्या नांवान फोव केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता थँक यू फादर थँक यू जीजस थँक यू होली स्पिरीट फॉर युअर ग्लोरी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमेन